ह्या सर खातीर आनी तशेंच थोड्या फिरगजांनी आनी आमचें लिजन प्रारंभ जावंक ना. ह्या सर त्या सवां खातीर आनी मोरयेन केल्ल्या आमकां उपकारा खातीर अर्गां जावन मोरये मुखार मेळ्ळ्या सर उपकारां खातीर भक्तीपणी सांगता मेळोन तेरसांनी मागणें भेटोवया. आतां कमिसेमाचो अध्यक्ष भाव नवीन डिसोजा हें सोलोवन व्हरतलो. समेस्तांनी उबें रावचें. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. हे पवित्र आत्म्या हे बरकालजा तुज्या भावार्थाची आनी तांतू पेटे उजो तुज्या मोगाचो धाड तुज्या पवित्र आत्म्याक आनी सर वस्तू आसा जातल्यो. प्रार्थुया. हे देवा भावार्थाची काळजां पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान तुवें सिकयलाय. त्याच पवित्र आत्म्यातय आमी सारकें आसलें समजासें आनी ताचे बुजवणे सदां संतोश पावशें कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिपात. सोम्या तूं मुझे वोंट उगड चलय. देवा मुझे कुमके घे. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या. आज नियाळे आमी 5 आनंदाचे मिस्टर पयलो मिस्टर समीर जिवान जाता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. नमान मरे कृपेन भरले सुमी तुझे संगता श्रेयाम तर तू सदैव आणि सदैव पॉड कुशीचे जेजो. नमान मरे कृपेन भरले सुमी तुझे संगता श्रेयाम तर तू सदैव आणि सदैव पॉड कुशीचे जेजो. नमान मुरे कृपेन भरले सुमी तुझे संगता श्रेयाम तर तू सदैव आणि सदैव पॉड कुशीचे जेजो. नमान मुरे कृपेन भरले सुमी तुझे संगता श्रेयाम तर तू सदैव आणि सदैव पॉड कुशीचे जेजो. नमान मुरे कृपेन भरले सुमी तुझे संगता श्रेयाम तर तू सदैव आणि सदैव पॉड कुशीचे जेजो. नमान मुरे कृपेन भरले सुमी तुझे संगता श्रेयाम तर तू सदैव आणि सदैव पॉड कुशीचे जेजो. नमान मुरे कृपेन भरले सुमी तुझे संगता श्रेयाम तर तू सदैव आणि सदैव पॉड कुशीचे जेजो. नमान मुरे कृपेन भरले सुमी तुझे संगता श्रेयाम तर तू सदैव आणि सदैव पॉड कुशीचे जेजो. नमान मुरे कृपेन भरले सुमी तुझे संगता श्रेयाम तर तू सदैव आणि सदैव पॉड कुशीचे जेजो. नमान मुरे कृपेन भरले सुमी तुझे संगता श्रेयाम तर तू सदैव आणि सदैव पॉड कुशीचे जेजो. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या. दुसरो मिस्टर स्वामी जो सर्गा सट्टा. आमचो दिसपरचो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकयल्या बक्षिता देसा आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका कोण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. भगवंती मरे देवाचे माये हांव पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कालीर. आमेन. भगवंती मरे देवाचे माये हांव पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कालीर. आमेन. भगवंती मरे देवाचे माये हांव पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कालीर. आमेन.
भगवंती मरे देवाचे माय हांव पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कालीर आमेन. भगवंती मरे देवाचे माय हांव पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कालीर आमेन. भगवंती मरे देवाचे माय हांव पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कालीर आमेन. भगवंती मरे देवाचे माय हांव पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कालीर आमेन. भगवंती मरे देवाचे माय हांव पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कालीर आमेन. भगवंती मरे देवाचे माय हांव पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कालीर आमेन. भगवंती मरे देवाचे माय हांव पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कालीर आमेन. जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. तिसरो मिस्टर पवित्र ओंकार मरीचेर आनी आपोस्तलाचेर देंवता आमच्या पासर्गिंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गां जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरे कृपेन बरले समी तुजे संगता श्रेयाम तर तूं सदैव आनी सदैव पावली कुशीचें जेजो. नमान मरे कृपेन बरले समी तुजे संगता श्रेयाम तर तूं सदैव आनी सदैव पावली कुशीचें जेजो. नमान मरे कृपेन बरले समी तुजे संगता श्रेयाम तर तूं सदैव आनी सदैव पावली कुशीचें जेजो. नमान मरे कृपेन बरले समी तुजे संगता श्रेयाम तर तूं सदैव आनी सदैव पावली कुशीचें जेजो. नमान मरे कृपेन बरले समी तुजे संगता श्रेयाम तर तूं सदैव आनी सदैव पावली कुशीचें जेजो. नमान मरे कृपेन बरले समी तुजे संगता श्रेयाम तर तूं सदैव आनी सदैव पावली कुशीचें जेजो. नमान मरे कृपेन बरले समी तुजे संगता श्रेयाम तर तूं सदैव आनी सदैव पावली कुशीचें जेजो. नमान मरे कृपेन बरले समी तुजे संगता श्रेयाम तर तूं सदैव आनी सदैव पावली कुशीचें जेजो. नमान मरे कृपेन बरले समी तुजे संगता श्रेयाम तर तूं सदैव आनी सदैव पावली कुशीचें जेजो. नमान मरे कृपेन बरले समी तुजे संगता श्रेयाम तर तूं सदैव आनी सदैव पावली कुशीचें जेजो. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. सौतो मिसे मोरी एकुडी आत्मा समेत सर्गार घेतात. आमचो दिसपरचो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकेलां मुक्षितां जशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. भगवंती मरे देवाचे माय हांव पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कालीर आमेन. भगवंती मरे देवाचे माय हांव पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कालीर आमेन. भगवंती मरे देवाचे माय हांव पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कालीर आमेन.
भगवंती मर्यादा वचमय ओप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या कलीर आमेन. भगवंती मर्यादा वचमय ओप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या कलीर आमेन. भगवंती मर्यादा वचमय ओप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या कलीर आमेन. भगवंती मर्यादा वचमय ओप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या कलीर आमेन. भगवंती मर्यादा वचमय ओप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या कलीर आमेन. भगवंती मर्यादा वचमय ओप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या कलीर आमेन. भगवंती मर्यादा वचमय ओप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या कलीर आमेन. दोसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. पांचवो मिसर मोरयेक सर्गा संवसाराची राणी म्हूण कुरवार करतात. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरे कृपेन बरले समी तुझे संगता श्रेयाम तर तू सदैव आणि सदैव फॉल कुशीचे इंचेजो. नमान मरे कृपेन बरले समी तुझे संगता श्रेयाम तर तू सदैव आणि सदैव फॉल कुशीचे इंचेजो. नमान मरे कृपेन बरले समी तुझे संगता श्रेयाम तर तू सदैव आणि सदैव पॉल कुशीचे इंचेजो. नमान मरे कृपेन बरले समी तुझे संगता श्रेयाम तर तू सदैव आणि सदैव पॉल कुशीचे इंचेजो. नमान मरे कृपेन बरले समी तुझे संगता श्रेयाम तर तू सदैव आणि सदैव पॉल कुशीचे इंचेजो. नमान मरे कृपेन बरले समी तुझे संगता श्रेयाम तर तू सदैव आणि सदैव पॉल कुशीचे इंचेजो. नमान मरे कृपेन बरले समी तुझे संगता श्रेयाम तर तू सदैव आणि सदैव पॉल कुशीचे इंचेजो. नमान मरे कृपेन बरले समी तुझे संगता श्रेयाम तर तू सदैव आणि सदैव पॉल कुशीचे इंचेजो. नमान मरे कृपेन बरले समी तुझे संगता श्रेयाम तर तू सदैव आणि सदैव पॉल कुशीचे इंचेजो. नमान मरे कृपेन बरले समी तुझे संगता श्रेयाम तर तू सदैव आणि सदैव पॉल कुशीचे इंचेजो. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक. नमार आणि एकागुतीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृत आणि भरोशा तुका मेलो मरता आम्ही पदेश येवची बाळकां ह्या दुखाच्या कंदस्ता अस्कार उस्कार सोन आम्ही तुका रुदान करता. तर तूं आमचे सगळे हे तुजे काकुचे दोळे आमचे वैर पती आणि ह्या पदेशा उपरांत तुजे खुशीचे सदैव पॉल जेजूक आमकां दाखय. हे दयाळी हे मोगाळी हे दुलोबी अहंकार मरे भगवंती देवाचे माये आमा पसोद विनंती कर. प्रार्थया ये देवा तुझ्या एकल्या स्पुतान आपली जिणे मरण आणि जिवंतपणा वरवीं ससनाचे बचेचे इनाम आमकां जोन दवरलां. सदैव ओंकार मरीचे बोपोयत्र जायचे मिस्तर आमी नियाळतना तांतू आडपिळसो आनी पटलाव करिसो आनी तांतू बसयले आमी जोडीसे कर म्हूण आमी तुज्या लागीं प्रार्थिता. त्यास क्रिस्त आमच्या सम्या मरिपात जेजूच्या बोपोयत कालसा मरयेच्या कातवीन कालसा सा जुसे San João, San Luis Morit Monfort, बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.
दे करून आमचे सांदे लिजनेरचे आमी उबे रावचे. लिजनेर सांदे आमी उबे रावया. तुमचे कडेन खात्यान मागणें आसल्यार तें उक्तें करा. पान नंबर 4. कोण ती अरुणा बरी उदेवून येता, ती संद्रा बरी सोबीत, सुर्या बरी परजळीक, झुजा म्हणल्यार सैना बरी बिरांकूळ. म्हजो आत्मो सोम्याची महिमा गाता आनी म्हजो आत्मो सोम्या म्हज्या तारोका उल्हासता. कारण आपल्या चरण दसीचे दिनपणी ताणें मतींत वेलें. आपले तर ह्या फुडार सर संतती म्हाका भाग्य म्हूण पासारतल्यो. आनी ताका बियेतलांचेर ताची दया संततीचे संततीक. पदवेदराक ऊंस यासनां ताणें सकला घाल्यात आनी विनितांक ऊंस उबारल्यात. इस्रायलाक आपल्या दासाक ताणें आदारसून घेतलो, उडास दवरून आपल्या दयेचो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. कोण ती अरुणा बरी उदेवून येता, ती संद्रा बरी सोबीत, सुर्या बरी परजळीक, झुजा म्हणल्यार सैन्या बरी बिरांकूळ. ये मोरये पापा खातीर गर्भे संभावुल्ले. प्रार्थुया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता बापा लागीं आमच्या मध्यस्था. तुवें तुज्या देण बोबा घेवन अंकारीक तुज्या मायेक आमची माय आनी तुजे लागीं आमची मध्यस्थीन जावन नेमल्याय. तुजे उपकार सोदून तुज्या लागीं येवच्या प्रती एकल्यान तिचे मारिपात ते सर जोण काण घेवन संतोष पावसें दे कर. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. दे करन बसात. आमी आनीक थोड्याच 5 मिनटांनी भाऊ भयणीनो मागणें जावन आसा बळवंत हातेर आमी देवा लागीं एक जावन रावूंक. मागणें विविध रितीचें आसता. पवित्र पुस्तकान प्रवादी किर्तनां मुखांत गितां गावन किन्नारे वाजोवन नाचोवन सरेस्पराचे स्तुती करतले म्हूण आमी वाचता. आतां बीजे सेंट्रल स्कूलची भुरगीं प्रार्थना नृत्याद्वारे सरेस्पराची बेसांवां ह्या कार्याचेर मागतलीं.
Thank you, Miss Erica and Esther, for your prayer dance. Mother Mary will bless you. God bless you. आता वॅक्सिल हॉलाच्या मुखल्या दारवाट्यातावन पुरुषवार व्हडा मानान आनी गौरवान मुखार मानाच्या जाग्यार हाडून आमी सोबयतले हांव. आतां हांव विनंती करतां रेवरेंड फादर JB सल्डाना, रेवरेंड फादर फ्रांसिस डिसोजा, कमिसेमाचो अध्यक्ष भाऊ नवीन, भयण विल्मा, भयण जानेट, भयण सिंथिया, उडुपी क्युरियाची अध्यक्षण भयण एमिल्डा नोरोना, बेळा क्युरियाची अध्यक्षण भयण पियाद क्रास्टा, आमच्या पयलींच्या कमिसेमाची माजी अध्यक्षण भयण जुलियाना मेनेजेस आनी भयण लिना डिसोजा वालेन्शिया प्रेसिडीची हिणें हें वॅक्सील आमकां धर्मार्थ ह्या कार्याक दिलां आनी तशेंच सर प्रेसिडीच्या अध्यक्षिणींनी ह्या पुरुषांवाक हजर जायचें म्हूण विनंती करतां. पवित्र आत्म्याचें गीत गावचें. पवित्र आत्म्या ये देवोन आनी भांगय सर्गीतावन उजवाडाची तुझे की ये तू बापा दुबळ्यांच्या ये तू दाता देण्याच्या ये तू दिव्या काळजाच्या बोसवंडाऱ्या बोबोऱ्या आत्म्या गुलाब तो सैया स्वादिकर्या विशेवा लाभोयशे गुणाचे फून लाभोयाम का बोरे मन फावय सुखाक ससनाच्या. आमेन. शरण दोरा बडा मागीर वय वय देव बरें करूं. सकडांनी बसचें. मोरयेचें लिजन म्हळ्यार कथोलिकाचो एक संघ. इगर्जमतीच्या परवणगेन आनी सर कुरपेचे मध्यस्थीन जावन आसचे कथावीण मोरयेचो बळवंत मुखेलपणाखाल एक सैन्य रुपार ते एकवट जातात. ही ती मोरी चंद्र बरी सुबीत, सूर्य बरी परजळीक आनी सैतानाक आनी ताच्या सैनिकाक झुजाक मांडलेल्या सैना बरी भिरांकूळ. संवसाराचेर आनी ताच्या खोट्या शक्तीचेर क्रिस्ताचे कथोलीक इगर्जेन कळनासतना मांडचे लढायेन आपली सेवा दिवचो जावन आसा ह्या लिजनाचो उद्देश. 1921 इसवेन सप्टेंबराच्या 7 तारखेर आयर्लंडाच्या डब्लिन शहरांत फ्रँक टप आणि प्रारंभ केलो हो संघ आज संवसारभर विस्तारला. ही शताब्दी संभ्रमूक हजाराच्या तुमकां समेजतां बरो येवकार मागतां. आतां हांव उलो दितां मंगळूर कमिसेचो अध्यक्ष भाऊ नवीन डिसोजा तशेंच कार्यदर्शी भयण जानेट डिसोजान ह्या कार्याच्या मुखेल सैऱ्यांक वेदेक हापोवन हाडच्याक रेवरेंड फादर डॉक्टर जॉन बॅप्टिस्ट सल्डाना, विजय प्रसिद्धीचो आत्मीक डिरेक्टर, मानादीक बाब फ्रांसिस डिसोजा,
मंगळूर कमिसेमसो आत्मिक डिरेक्टर, ब्रदर क्रिस्टीराज, वाइस प्रेसिडेंट सेनेटर्स ऑफ कर्नाटका, ब्रदर SP David, Secretary Senators of Karnataka, Sister Philomena, President of Fatima Mate Commission Bangalore, बण पियाद क्रास्टा बेळा प्रसिद्धीची अध्यक्षीण, बण एमिल्डा नुरोना उडपी क्विरियोची अध्यक्षीण, मानेस्त अशोक पिंटो विजय गवळे मंडळीचो अध्यक्ष, मानेस्तीन प्रीती गोम्स कार्यदर्शी विजय गवळे मंडळीची तुमच्या सर्वांच्या ताळ्याच्या आवाजान आम्ही तांकां वेदीक स्वागत करता. Thank you. आता वेदीर तशेंच वेदी मुखल्या सोबच्या सर्वांक लिजन शताब्दीच्या सुवाळ्यार बरो येवकार मागच्या फुडें येता कमिसेमचो अध्यक्ष भाव नवीन डिसोजा. देव बरें करूं बाय. सोमेस्तांक देव बरो दीस मागता. आयचे आमचे कमिसेमाचे सतमनोत्सव लिजन ऑफ मेरी सुरू जावन 100 वर्सां संपलीं जावन आसता. आमी हें कार्य करूंक मुंदर येयल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांगासर आयिल्ल्याक देव बरें करूं. आनी आमचे 500 वर्सां 75 वर्सां जाल्लीं 4 प्रसिद्धी तांकांय तांच्या प्रसिद्धमात आयिल्ल्यांक तांकांय स्वागत म्हणटा. आमची मुरी म्हजो जीव सर्वस्पराची व्हडवी कथा, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारू कथेय संतोशान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चरणदशीचे तिणें दया दिश्ट घाली देखून ह्या फुडा संतती सदैव पसरतल्यो. हे जावन आसा मुरीचें स्तुती गायन. सद्दां आमी तें स्तुती गायन करता. त्या देखून ह्या स्तुती गायना वरवीं आज देवाक आमी अर्घ दिवंक जाय. मुरये बरींच आमी देवाक अर्घ दिवंक जाय हो दीस आमकां फावो केल्ल्या खातीर. ह्या कार्याक आमी मुखेल सेरे जावन आमचे सगळे आसात. मनादीक बाब JB सल्डाना, विजय पिर्गेजीचो विगार, तशेंच डायसिसाचो PRO जावन ती सेवा करून आसात. तांकां तुमचे तर्फेन आनी म्हजे तर्फेन स्वागत म्हणटा. मनादीक बाब फ्रांसीस डिसोजा तांकां फूल दिवन मोगान स्वागत करीचे म्हणून म्हजी कालती विनंती. जुलियाना बायका पळय नाका तुंत दी जाता. देव बरें करूं फादर. तशेंच आमच्या मदें आसात कमिसेमाचे आत्मीक निर्देशक फादर फ्रांसीस डिसोजा. तांकां स्वागत करूंक भयण येता जुलियाना मेनेझेस आदली आमची कमिसेमाची अध्यक्षीण. तांकां स्वागत करीचे म्हणून कलती विनंती. तशेंच आमचे बेंगलोर जावन येवनात जावं बरो आयला नात गवळी परिशद सांग. ओके. तशेंच आमची कार्यदर्शी आसा जेनेट डिसोजा. तांकांय स्वागत करीचे म्हणून हांव उपकार मागता. भयण एलेन तिका स्वागत करीचे म्हणून तिच्या लागीं अशें हांव 2 उतरां म्हजी स्वागताची उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. सर्वांक स्वागत केल्या भाव नवीन तुकाय स्वागत म्हणटा. आनी कमिसेमाचो आत्मीक डिरेक्टर बा फ्रांसिसान तांकां फुलां दिवन स्वागत करीचे म्हणून उपकार मानता.
हांव संवसाराचो उजवाड म्हणल्या समेच्या उतराच्या प्रेरणान वेतिराच्या सैऱ्यांनी सांगाता मेळोन उजवाडाचो संकेत जावन असो दिवो पेटोवंक उलो दिता. देव बरें करूं तुमकां समेजता. आतां मुकलो आमचो टॉक आसतल्यान वैद्यराजच्या मनाच्या सैऱ्यांनी सकयल तांची बसका स्विकार करची. फादर JB सल्डानाची वळख तुमकां ना म्हूण सगळ्यांकी आसा, पूण तांचे विशयान आनीकय थोड्यो संगती सांगूंक आमचो आत्मीक डिरेक्टर पा फ्रांसीस डिसोसा तुमच्या मुखार. मोगाळ लीजनरी देशचो अध्यक्ष भाव नवीन डिसोजा, तशेंच उपाध्यक्षन बहीण विल्मा सांगतीस, आमची कार्यदर्शी जॅनेट डिसोजा बहीण, तशेंच मोगाच्या लीजनरी भावांनी भयणीनो, आज आमकां मंगळूरू देशचें कमिशन हें वत्या संतोशान देवाक दिन वचून वो शतमहोत्सव आचरण करता. 100 वर्सां आदीं डब्लिन आर्चडियोसीसांत मोरयेचें लिजन प्रारंभ जाल्लें. एका लायकान तुमचे बरी एका लायकान फेडरिक डॉप म्हणल्यान सुरू केल्लें दिसलें. आज सगळ्या संवसारार मोरयेचें लिजन मोरयेच्या मंतकाल मिसांव करीत आसा. हो संतोश आमच्या काळजांत आसा. गेल्या त्या वर्सा हे शतमहोत्सव जाय जे आसुल्लो, कोवीड वर्षा वरवीं आमकां करूंक जालें ना, देखून इल्लें फाटीं पडलें. पूण देवाक मेरगनीत हांव आयच्या संदर्भार वो येदो वर्तो सम्मेळ आसा करूंक देवान आमकां कृपा दिल्या. मोरयेच्या मंतकाल मजतीकाल आमी सक्कडीं केलां. देवाक आमी दिन वचता, ताका आमी अर्गां दिता. मोगाचेनो, आतां म्हजें मिसांव आनी वावर आसा. आज आमचे प्रमुख उलोवपी ह्या वक्ता बाप डॉक्टर JB सल्डाना, जॉन बॅप्टिस्ट सल्डाना. ह्या आमच्या मंगळूर देशचे शातिवंत पाद्री आबुणाचे. 33 वर्सां आदीं तांकां याजकी दिक्षा दिल्ली मंगळूर देशे खातीर. आनी तो वळतावण निरंतरी आमच्या मंगळूर देशांत विविध फिरगज्यांनी संस्थांनी ते निरंतरी शुभवार्ता प्रगट करच्या कामांत मग्न आसात. डॉक्टर फादर JB सल्डाना आमकां सगळ्यांक परिचीत, पूण तांची वळख
चड सावन तुमकां थोड्यांक पुणी आसा, पूण सर्तीक तरान हांव आतां करूंक आशेतां. प्रस्तुत बाप JB सल्डाणा, जॉन बॅप्टिस्ट सल्डाणा, सान फ्रांसीस सावेराची फिरगज इजय ही फिरगज हांगासर ते विगार सावन सेवा दितात. आनीक पाद्र्याबाण तांचें सुरविल्लें सिकाप मोडांकाप बंटवळ फिरगजेन केल्लें. हांव आनी फादर JB सल्डाणा एकाच फिरगजेचे दोगी जाण. आमकां एकामेकाची सळावळ आसा, वळख आसा ल्हानपणांतावन. तितलें मात न्ही, पाद्र्याबाण ताचें सेमिनारीचें सिकाप मंगळूर सांजुजे सेमिनारीन चलय केल्लें. ह्या जाग जाल्या उपरांत सर्तीक शिकपा खातीर तांकां देवादीन गवळी बाप बेजिल S. डिसोजा आनी तांकां परगांवां धाडिल्ले. थंयसर सुमार 5 वर्सांचें शिकप जातास मंगळुराक ते येवन बिसायबाच्या घरा आमचे देवाद बिसायब बेजिल S. डिसोजा ताचे कार्यदर्शी जावन आशिल्ले. तशेंच हेर जायत्या संगतींनी ते देशींत गवळी बापाक आदार दिताले. उपरांतल्या वर्सांनी विविध फिरगज्यांनी तांणी सहाय्यक जावन विगार जावन सेवा दिल्ली आसा. सांगातच तांच्या शिकपा वरी ते सांजुजे सेमिनारी मंगळूर हांगासर विजिटींग प्रोफेसर म्हणटात. म्हळ्यार ह्या फिरगेच्या कामा मदें तांकां जबाबदारी आसा. सेमिनारिस्टांक मुखल्या तरबेती करूंक आनीक ताच्या पयलें सुमार वर्सां ते सेमिनारीन प्राध्यापक जावन आशिल्ले. आनी आतां इजयचे विगार आसता. थंयसर ते एक्लेजिओलॉजी म्हळ्यार पवी सभे भशेन शिकयतात. पवी सभेची विविध वर्तुवालां तितले मात न्ही, पवी सभेंत लायक आनी कशें उर्बेन वावर करचो हें सक्कडी ते शिकयतात. तितले मात न्ही, आमच्या देशींत कातोली सभा हाचे ते अत्मीक डिरेक्टर जावन आसात. तशेंच PRO पब्लीक रिलेशन ऑफिसर म्हळ्यार सक्कडांक एक बरो संबंद बांदून हाडूंक देशींत मात न्ही, उरिल्ल्या मनशां कडेन क्रिस्तांव न्ही आशिल्ल्या कडेन विविध पंगडा कडेन एक बरो संबंद बांदून हाडूंक ते वावर करून आसात. PRO पब्लीक रिलेशन ऑफिसर ह्या विशीं ते जायतो क्रियात्मक वावर करून आसात. मोगाच्यानो बाप JB सल्डाणा एक क्रियात्मक आनी चिंतपाचो याजक. खाली वगेस बशिल्ले कडेन बसून काम करचो न्ही, चिंताप करचो. तितल्यान तें चिंताप कार्यागत करचो, सांगात हाडचो, फिरगज बांदून हाडूंक कुमो करचो हें सक्कडी देणी पाद्र्याबांनी आसा. पाद्र्याब एक बरो प्रसंगदार, ताचें चिंताप प्रसंग गूण रितीचें आनी सांगातास बावार्थ्यांक तांकां बावार्थता थंय चड गुंडाय आनी चिंतपाक घालचे तसले तांचे प्रसंग जावन आसात. मोगाचेनो आज जर तरी हें कार्य हांगा इजय फिरगजेन आमी आसा केलां ते वर्तो पाठिंबो आसात. देखून तांचे वरी हें कार्य प्रेरीत म्हणाजे आज आमी तांणीच एक फुडारपण घेतिल्लें ह्या कार्यक्रमाक. देखून ह्या हॉलांत इजयच्या इगर्जेंत आमी कार्यक्रम चलतली. सुमार 3 म्हयन्यांची तयारी ह्या कार्यक्रमाक जाल्या आमी करना आसाव. हाचें फुडारपण बाप JB सल्डाणान घेतिल्लें. तुमच्या समिस्तांच्या नांवान आयच्या दिसा तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी सांगताच आयच्या सकाळींचे प्रमुख उलोवपी ते मरये विशीं, मरयेच्या भक्तीपणा विशीं आमकां वर्तें चिंताप बावार्थें दितले. तांकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तांकां हांगासर ह्या हांगा वेदीक हांव उलोवपाक तांकां आपोवणें दितां. देव बरें करूं आनी मोग आसूं. Sumestank Dev boro dís diu. Good morning.
आम्ही उभे राहून मोरी एक एक गीत गाऊन सुरू करूया गे. नमन आंकार मोरेन देवपुताचे माये आन बोडव्यांचे राणे आमचे वोटशे काये आमची माय म्हूण दाखय आमकां मोगान वागय देव बेरांतीन वाडय जेजू सरशीन पावय. प्रार्थुया. आमचे हात उदारे धरन आमी मागणें करया. मोगाळी माये तुवें आमकां जेजूक आमचो सोडवणदार जावन दिलेल्या खातीर आमी तुका दिन वाचता. लिजनरी जावन पवी सभेंत लोकांची सेवा करचें भाग आमकां दिल्ल्याक तुका आमी दिन वाचता. आज आमच्या शतमानोत्सवाचो संभ्रम मंगळूर दियेसजींत आचरण करच्या वखदां आमा सुमेस्तांचेर तुज्या कृपेचें आशिर्वाद घाल. विशेष करून तुजे बरी जेजूचो पाटलाव करच्याक तूं आमकां कृपेन बर. मोतीचें समाधान कुडीची सवकासाय हातां पांयांक आमच्या बोळ दिवन तूं आमकां चलय. तूं आमची जतन घे. सांगात आमी म्हणया. नामान मोरये कृपेन बरले सोमी तुजे सांगाता श्रेयामितो तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा बापया खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडये. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दय करून बसा. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, लगभग 40 मिनटां म्हणजे 10:30 वरां पर्यंत हांव तुमचे लागीं संभाशण करतलो. देखून तुमच्या उजव्याक दाव्याक मुखल्यान फाटल्यान कितें पुरा घडटा तें पुरा कांय टेन्शन करनाकात. तुमची बॅगां सकयल दवरा. संपूर्ण रितीन मोरये कुशीक गमण दिवच्याक तुमी आज एक विशेष प्रयत्न करी जाय. एकामेका उलोवचें या अर्द्यार उठोवन वेचें हें सगळें भोवशा कांय नाका म्हणून हांव चिंतां. आमच्या फिरगजेचो उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी आनी एक कार्यक्रम जावन हांगासर आयिल्ली आसात. तुमी वेदीक येवचें. तुमकां तुमच्या नांवाचो उल्लेख केलो आसा. डिरेक्टर बापा सांगाता तुमी येवन बसच्याक हांव तुमकां उलो दितां. आयच्या ह्या कार्याक मोठो पाठिंबो तांणी दिलेलो आसा. फादर तुमी तांकां एक फूल दितात की वय पाद्र्या फूल दिता काय. प्रिती गोम्स आनी अशोक पिंटो आमचो उपाध्यक्ष. प्रिती गोम्स आमच्या फिरगजेची कार्यदर्शी. फादर सूरज आमचो धाकटो पाद्र्या बी आयला. फादर वयर येया. फादर तुमी एक कदलकाण घेया. परतून तांकां ते गाय गिताळ्यो दिया. कित्याक आयच्या कार्याक तांणी मोठो हाकार दिलेलो आसा. के फादर सूरज बसा. फादर सक्कड बसा. कोणी उठोवन वचा नाकात. लगभग 300 जाणां तुमी मंगळूर दियेसीजी टावन आनी उडुपी दियेसीजी टावन आनी बेंगळूरचे येवचार आसात. आमच्या इजय फिरगजेक तुमी आयल्यात. देखून आमच्या उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी सगळ्या फिरगजेच्या तर्फेन तुमकां सुमेस्तांक तुमच्या डिरेक्टर बापा लागीं आत्मीक डिरेक्टरा संगी तुमकां सुमेस्तांक हांव बरो येवकार मागतां. आज हांवें तुमचे लागीं उलोवंक वेचो विशय देवशास्त्र न्ही. काळजांत हांव म्हाका तुमचे लागीं उलोवंक जाय. मोरये विशांत, मोरयेच्या भक्ती विशांत, मोरयेचो कोण फाटलाव करून जेजू लागीं सरतात ह्या विविध संगती विशांत म्हाका तुमचे लागीं आयच्या दिसा उलोवंक जाय. भोवशा देवशास्त्रांच्या भुरग्यां लागीं उलोवचें जाल्यार लगभग 30 घंटे मोरये विशांत हांव पाठ करतां. पूण आज लगभग 35 या 40 मिनटां तुमच्या लागीं उलोवंक खुशी व्हरतां.
मेक्सिकोंत दक्षिण अमेरिकांत आधुनीक काळार पयले पोटी सान दिएगोक मोरी माय दिश्टीक पडली 16व्या शतमानांत आनी मेक्सिकोच्या लोकांक ग्वादलुपे सायबीन म्हळ्यार बारी मोगाची आनी म्हाकाय ती मोगाची हांव पेरमाणुरांत आसतना खंयच्या म्हणी एका वाड्याक एक ग्वादलुपे सायबिनीचें नांव दिजें म्हणून चिंतून आसलो तितल्यार कोरोना आयलें आनी हांव इशीन येवन पावलो म्हज्या ऑफिसाक आयल्यार तुमकां एक ग्वादलुपे सायबिनीचें एक सुबीत पिंतूर पळोवंक मेळटा आतां मेक्सिकोचो जायतो लोक अमेरिकाक दिसपडतो ग्रास आमचो लोक कशें गल्फाक येता दिसपडत्या ग्रासा खातीर थंयसर येवन वावर करतात तांची एक विशेशता कितें म्हळ्यार तांच्या सांगाता तांच्या काळजाक लागीं आसचें मोरयेचें म्हणजे ग्वादलुपे सायबिनीचें पिंतूर तांणी सांगाता व्हरून तेचें आतां मेक्सिकोंत राजकीय परिगतेक आनी चरित्रेक लागून ह्या जागांचो संघ उणो जाल्लो आसा पूण मोरयेची भक्त उणी जालेली ना पूण थोडे कातोलीक भावार्थसून हेर पंगडांक आयलेले आसात आनी एक फावटी अशें घडलें की ह्या पंगडांक शिरवाल्ल्या लोकां लागीं तांच्या मुखेल्यांनी म्हळें अळे आमच्या इगर्जेंत आमी सायबीन मायेक मान करचें या तिचें पिंतूर या तिचें इमाज दवरचो विशयीत ना देखून हें तुमी पुरा ग्वादलुपे सायबिनीचें सोडून सोडी जाय आनी त्या दाळा त्या साद्या लोकांनी दिल्ली जाप इतली जर तर आमच्या सभांनी मोरये मायेक ग्वादलुपे सायबिनीक मान ना जाल्यार तिका स्थान ना जाल्यार ही सभा आमी सोडून येता खंयसर मोरये आसा थंयसर वचून मोरयेचें भजन करून देवाक आमी आराधन दिता देखून आज मेक्सिकोंतून आयिल्ल्या कॅलिफोर्नियाच्या सान फ्रांसिस्कोच्या कुशीन आसचे हिस्पॅनिक्स या स्पॅनिश भास उलोवचे विशेष करून मेक्सिकोंतून आयिल्ले कोण आसात ते कातोलीक पोय सभेंत आसूं दीत या दुसऱ्या खंयच्याय पंगडांनी आसूं दीत थंयसर ह्या लोकांक उरोवच्या खातीर तांच्या मदेकाच उरोवच्या खातीर मोरयेक ग्वादलुपे सायबिनीक मान करतात खंयच्या की एका काळार कोनशाक लोटुल्ले मोरयेक आनी मोरी माय वाट सोदून आयल्या आनी मोरये मायेच्या माताकाल सगळ्या सांगाता येवन आसात दुसऱ्या विश्व वातिकान सभे वेळार 1962, 63, 64, 65 विश्व वातिकान सभा चलिल्ली आनी थंयसर एक चिंताप आसलें मोरये विशांत शिकोवन आमी दुसऱ्या विश्व वातिकान सभेंत कुर्सीजे गी नाका गी आनी विशय इतलोच आसलो एक्युमेनिझम म्हळ्यार अंतर क्रिस्तांवाचो एकवट हाच्या विशयांत चिंताप चलता देखून मोरये मायेक आमी ह्या एक्युमेनिकल कावन्सिलाच्या वेळार विशेष स्थान दिलें जाल्यार कांय हेरां सांगाता आमी करचो संवाद ह्या क्रिस्ती एकवटाक कांय बादाक जायत कोणा सोडून सोडया म्हणल्या चिंतपाच्या वेळार जावं दी हांव ते विसावो आतां भाग्यवंत पापा पालसोवो दोगांयचें चिंताप एकच आसलें पोवीस सभेतावन मोरयेक भायर दवरूंक जायना तिका मान दी जायस लुमेन जेन्सियम म्हळ्यार पोवीस सभे विशयांतलें एक प्रमुख दस्तावेज आनी त्या प्रमुख दस्तावेजांतच मोरयेक स्थान दिवन मोरयेक कोणशांनी प्रमुख स्थानाचेर बसयलां म्हणजे कातोलीक पोवीस सभेचो भावार्थ कितें आसा तो अर्द्यार सोडिनासतना मोरये मायेच्या माथाकाल पोवीस सभा सगळी आख्खी कातोलीक पोवीस सभा बांदून हाडचें तसलें वर्तें प्रयत्न चल्ला भावानो भयणीनो थोडे फावटी आमी चिंतचें आसा आमी कातोलीक मात्र मोरयेक मान करता आनी हेरांक क्रिस्तांव मदें मोरये मायेक व्हडलें स्थान मान ना कोणना म्हणल्यार चिंताप आसा देखून तें सारकें न्ही म्हणलें तुमकां दाखोवच्या खातीर एक थोडे बूक हाडून आयलां हांगा एक बूक आसा लँकेशायर म्हणल्यार बरयल्लें बॉर्न ऑफ द वर्जीन मेरी म्हणल्या नांवाचो एक बूक बरयलेलो आसा आनी हो बरयलेलो मनीस तो कातोलीक न्ही बदलाक तो मेथोडिस्ट मेळाचो एका मेथोडिस्ट मेळाच्यान मोरये विशांत बॉर्न ऑफ द वर्जीन मेरी आंवकार मोरयेतावन जल्माल्लो जेजू म्हणल्या विशांत एक बूक बरयलेलो आसा
हांव केवल हांगासर आज प्रोटेस्टंटांनी बरयल्ले बूक कितें आसात ताचो मात्र उल्लेख करनासा. आमी आमच्या वडपण उलयता पूण थोडे पडी दुरसात हांव प्रोटेस्टंट आमच्या सांगाता नात म्हणून. तशें न्ही, जायते जण प्रोटेस्टंट मरिय मायेचो मोग करता म्हणल्यार बरयलेले दाखले हांगासर आसात. 5 फॉर सॉरो 10 फॉर जॉय, 5 दुखीचे मिस्तेर आनी संतोष आनी आनंदाचे मिस्तेर. नेविल वॉर्ड म्हणलेल्या एकल्यान बरयलेलो हो एक अर्थभरीत दाठो मोठो बूक हांगासर आसा. हो ही प्रोटेस्टंटांत हांव आयिल्लो बूक, प्रोटेस्टंट एका बरोवप्यान बरयल्लो बूक. 5 फॉर सॉरो 10 फॉर जॉय म्हणून. डावन टू दी अर्थ दी न्यू प्रोटेस्टंट विजन ऑफ वर्जिन मेरी, जॉन सॅटगे म्हणल्यान बरयल्लो. न्यू विजन ऑफ दी वर्जिन मेरी डावन टू अर्थ म्हणलो एक बूक आसा. बॅप्टिस्ट समुदाय, प्रोटेस्टंटामध्ये एक बाप्टिस्ट समुदाय म्हणून आसा, ताच्या एका देवशास्त्रीन बरयल्लो बूक. जाल्यार हांगासर आनी एक बूक आसा, चार्ल्स डिक्सन म्हणल्यान बरयल्लो. ए प्रोटेस्टंट पास्टर लुक्स एट मेरी. ए प्रोटेस्टंट पास्टर लुक्स एट मेरी, चार्ल्स डिक्सन. प्रोटेस्टंटाच्या एका कितें म्हणटात पास्तोरान बरयल्लो बूक. हांव कित्या खातीर ह्या बुकांचो उल्लेख करता म्हळ्यार थोडे फावटी आमी चिंतचे आसा आमी कातोलीक मात्र मरिय मायेक मान करता. तशें न्ही, आजकाल कातोलिकां मदें कशें उमेद मरियेची बराबर आसा, तशेंच मरिये विशांत प्रोटेस्टंटां मदें उमेद आयिल्ली दिसून येता. देखून प्रोटेस्टंटांक लक्ती जाल्ले थोड्या बुकांचो हांवें हांगासर उल्लेख केलो. आतां मरियेची भक्त म्हणटा आसतना खंडी जावन आमकां काळजाक आमोरी, तेर्स, भक्तीपण हें सगळें आमकां आसा. सांगातास ऑर्थोडॉक्स पवित्र सभेंत भोवशा आमी मरियेचो मोग करच्या प्रास चड आनी आमी मरियेक मान करच्या प्रास चड ऑर्थोडॉक्स क्रिस्तांव मरियेक मान करतात. हांव बेल्जियमांत शिकाप करता आसतना आमच्या सांगाता उदेंतीच्या पवित्र सभेच्या ह्या ऑर्थोडॉक्स ओरिएंटल याजाक थंयसर उंचल्या तरबेतेक आयिल्ले आसले. आमी लातें रितुजीक सरी जावन मिसाचें बलिदान भेटयता जाल्यार तांचें ओरिएंटल रायटाक सरी जावन पापा साहेबाच्या माथाखालच आसचें तें. आनी तांकां एक कॉपेल येदें व्हडलें ह्या स्टेजीत इतलें व्हडलें कॉपेल तांकां दिल्लें. आनी एक विशेश कितें म्हळ्यार मिसाच्या पयलें ते याजाक आनी सेमिनारिस्ट तांची एक 2 आयकन्स, एक क्रिस्ता जेजूचें एक व्हडलें पिंतूर आनी एक मरियेचें व्हडलें एक पिंतूर मिसाच्या अर्ध्या घंट्या पयलें त्या दोनी पिंतुरांक वाती पेटोवन दवरतले. आनी सगळें मिसाचें बलिदान करच्या पयलें अर्ध्या घंट्याचो वेळ एकच मरिय मायेचो ओपीस ह्या ताका लक्ती जाल्ली मागणी कितें आसात अर्दो घंटोभर ते मागणें करतले. आनी ते मागणें जाल्या उपरांतच मिसाचें बलिदान तांणी तांच्या रितीक ग्रेक रितीक सरी जावन मिसाचें बलिदान भेटोवचें आसलें. तर कातोलीक मरिय मायेक मान दिता जाल्यार म्हजे अभिप्राय कितें म्हळ्यार ऑर्थोडॉक्सा मदें मरिय मायेचे शेगूण वाकणचे आनी मरिय मायेचे भक्त आमचे प्रास चड आसा. आनी कशें पळय ऑर्थोडॉक्स तशेंच ओरिएंटल क्रिश्चन्स म्हणून आसात पापा साहेबाच्या हाताखाल आसचे आनी तांचे मदें मरियेची भक्त जायती आसा. आतां प्रोटेस्टंटांक ते मरियेक मान करनात म्हणून बिल्लो लायनाकात, मरियेक मान करनात म्हणून बिल्लो लायनाकात. प्रोटेस्टंटां मदें मरियेची भक्त आदरतले जायते जण आसात. आतां इंग्लंडांत आंग्लिकन पवित्र सभा हेनरी द 8th राय तो कातोलीक पवित्र सभेत हांव पापा साहेबान ताका आनी एक लग्न जावंक ताची पती नासल्या वेळार डिवोर्स जावन लग्न जावन सोडी नासल्या वेळार हांव पवित्र सभेचो मुखेली म्हणून भायर आयिल्लो. आनी थंयसर लो चर्च, मिडल चर्च आनी हाय चर्च म्हणून आंग्लिकना मदें 3 वांटे आसात. लो चर्च म्हळ्यार चड उणें प्रोटेस्टंटाचें चिंताप जाल्यार हाय चर्च चड उणें कातोलिकांचें चिंताप कितें आसा त्या बरी आसा. ह्या हाय चर्च अँग्लिकन इगर्जेक गेल्यार आमी भेटोवच्या मिसाक आनी तांच्या मिसाक कांयच फरक आसले बरी दिसनात. वाचपाक इल्ली दुसरी आसतात, भास इल्ली कांय दुसरी आसतात. ह्या हाय चर्च कितें म्हणटात पळय, आमी कितें पुरा भक्त मरियेची आदारता
ती सगळी भक्त ह्या अँग्लिकन पवी सभेंत आमकां पळोवंक मेळटा. अँग्लिकन पवी सभा अमेरिका गेल्या थंय अमेरिकांत अँग्लिकन पवी सभेक एपिस्कोपेलियन चर्च म्हणटात. आनी ह्या एपिस्कोपेलियन चर्चांत पवी सभेंत मेरी इज अ परपेच्युअल वर्जीन. मोरी ती सदानीत अंकार. मोरी जल्मातावन निमाणी घडी पर्यंत जेजूक जल्म दिवच्या पयले, जेजूक जल्म दिता आसतना, जेजूक जल्म दिल्या उपरांत ती अंकार कथावीन अंकार म्हणलें ती मानून घेतात. इव्हँजेलिकल चर्चेस म्हणून आसात प्रोटेस्टंटा मध्ये, ती चड आनी चड ह्या दिसांनी पवित्र पुस्तकांत मोरये विशांत कितें सांगलेलें आसा ताचे विशांत चड आनी चड अध्याय करून पवित्र पुस्तकांत मोरयेन कशें पळय जेजूचो पाटलाव केलो तशें जेजूचो पाटलाव करच्याक प्रयत्न करतात. आनी मार्टीन लुथराचे पाटलावदारांक आमी लुथरन्स म्हणटा. आनी त्या लुथरन्स मध्ये मार्टीन लुथराच्या पाटलावा मध्ये तेर्साचें भक्तीपणी आसा. देखून संवसारांतल्या सकड क्रिस्तांवांक जोमो घालें जाल्यार भौशा 90% 90% लोक मोरयेक मान करतात आनी मोरयेक गितां गायतात, मोरयेचें भक्तीपण आदारतात, मोरयेच्या पुणशेतांची भेट करतात आनी ती आमकां कंडी जावन दादोसकायची गजाल. जॉन वेस्ली म्हणलो आसा मेथोडिस्ट प्रोटेस्टंट पंगडाचो स्थापक तो. आनी जॉन वेस्ली हो म्हणूंक लागलो शी इज परपेच्युअली वर्जीन. आमच्या मोदेगात मेथोडिस्टा मोदेगात ती अंकार म्हणल्या विशयांत कसलोच दुबाव आसो नजो म्हणूंक लागलो. आनी मेथोडिस्टा मध्ये अंकार सायबीण ती अंकार करीस अंकार म्हणल्या विशयांत कसलोच तांकां दुबाव ना. मार्टीन लुथर इमॅक्युलेट कन्सेप्शन, मोरी पातकाच्या कथाविने जल्मल्ली आनी ती अंकार म्हणल्या विशयांत केन्नाय पातयल्लो. प्रोटेस्टंट पंगड ताणें आराम केल्लो जाल्यार तो मोरी कथावीन गरबी सांबाळली आनी ती केन्नाय अंकार सगळ्या जिवितांत अंकार म्हणलें सत ताणें उखोवन धरलें जाल्यार. आनी एकलो प्रोटेस्टंटाचो मुखेली जॉन कॅल्विन तोय म्हणूंक लागलो मोरयेच्या अंकारपणा विशीं आमी दुबावकूच नजो आमी पातयेचय. आनी झुंगली म्हणल्या नांवाचो उलरीक झुंगली म्हणून आनी एकलो प्रोटेस्टंट रेफॉर्मेशनाक जबाबदार घेतिल्लो. आनी ताणें म्हणलें तितलेंच मोरयेच्या कथावीन जल्मा विशीं आमी केन्नाय उलोवंक फाटीं करचें न्ही. मोरये थंय ती जल्मात आसतना हे जेजू जल्म दिता आसतना ती पातकाविने तिचे थंय पातकाचें कथ नातलें. देखून महान देवशास्त्री प्रोटेस्टंटा मदले सयत मोरयेक वर्तो मान करतात. मोरी देवाची माय, मोरी अंकार तिचे थंय पातकाचें कथ नातलें आमकां जेजू लागीं वरच्याक ती एक वर्ती वाट म्हणलें दाखोवन दिलां. हांवें ह्या विशयान इतल्या विशयान उलयता आसतना तुमकां सांगचो एकच विशय तुमी मतीन दवरजल्लो एकच विशय. आमीच मोरये विशयांत भक्त आदारचे व्हडले म्हणून तुमी बाडाय उलोवची नाका. संवसाराच्या क्रिस्तांवां पैकी लगभग 90% जावं दी ते ओरिएंटल क्रिश्चन्स जावं दी ते ऑर्थोडॉक्स इवन प्रोटेस्टंटा मदले सबार जण जायते जण मोरयेक मान दिवच्यांत पवित्र पुस्तकांत कितें सांगलां तातूंत पाठ करिनात. कोण ते मोरयेक मान करूंक पाठ करचे? ह्या दिसांनी पळय ते हांगासर थंयसर सेक्ट्स म्हणटात पंगडांचे आयल्यात. न्यू लायफ म्हणून आयलां, यहोवाना साक्षीगळ म्हणून आयलां, लॅटर डे सेंट्स म्हणून आयलां. असले पुरा पंगड आसात. एम्परर इमॅन्युअल म्हणून आनी एक आयकूंक मेळटा. ह्या पुरा पंगडांचे तांकां मोरयेक मान करूंक नाका. आनी मोरयेक मान केल्यार काय जेजूक दिवचो मान उणो जाता कोण ना म्हणल्यात असले एक चिंता तांचे मदेगात आसा. आनी अशें तशें म्हणटा आसतना मोरयेच्या भक्ती विशांत दुसऱ्या मनशांनी लायक मनशांनी वैज्ञानिनी दुसऱ्या मनशांनी एक नवें चिंताप आधुनीक काळार घालेलें आसा. तांतल्यो थोड्यो संगती तुमकां हांव सांगूंक खुशी व्हरतां. मोरये विशांत उल्लेख केल्यो थोड्यो संगती. तांतली पयली संगत मेरी इज द मोस्ट इन्फ्लुएन्शियल वुमन इन हिस्ट्री. चरित्रेचेर नदर घाली जाल्यार मोरयेचें इन्फ्लुएन्स आसचें तितलें व्हडलें इन्फ्लुएन्स आमकां दुसऱ्या कोणाय तावन आमकां पळोवंक मेळना. टायम्स मॅगझीन संवसारांतलें प्रख्यात टायम्स मॅगझीन
तिने मोरयेक वुमन ऑफ द मिलेनियम, सहस्र वर्सांनी तिच्या तितले व्हडले दुसरें नांव, वुमन ऑफ द सेंच्युरी म्हणून कोणाक सांगतात. वुमन ऑफ द मिलेनियम, हजारो वर्सांची ती एक नारी म्हणलेलें तसलें बिरूद दिलेलें आसा. न्यूयॉर्क टायम्स पत्रांत एक पटी मोरये विशयांत उल्लेख करन एक विट एंड ह्युमर म्हळ्यार एक विशेष रितीन कोंकून संतोषपाक हांसूंक घरच्या बरी एक चिंताप दिलेलें आसा. मेरी इज द गर्ल गँग लिडर इन हेवन. सरकार कितें म्हणटात, एक गँग आसा खंय, एक गँग स्त्रियांचे, त्या गँगाक ती एक मुखेली आसल्या बरी, गँगाक एक मुखेली आसल्या बरी. आतां महान विज्ञानी लुई पॅस्चर जावं पुरो, महान तत्वज्ञानी जॉन ट्रेस जावं पुरो, महान देवशास्त्री कार्ल रानर, तो एक जेजुईट 1984 इसवेंत देवादीन जाल्लो. हे महान मनीस, व्हडले व्हडले मनीस, लुई पाश्चरा बरी तेदो व्हडलो विज्ञानी मेळचें आमकां भोव अप्रूप. असले महान विज्ञानी देवशास्त्री तेर्स करतले, मोनयो गळयतले. देखून जर तर असले मनीस लजेविने उक्त्या मैदानाचेर ह्या बसाचेर रयल्यार येता आसतना मोनयो गळयतले जाल्यार तुमी आनी हांवें मोनयो गळोवंक खंयी आसूं दी, हंपाण काडटा मार्गार आसूं दी, ह्या बसाचेर आसूं दी, इगर्जे मुखार आसूं दी, मोनयो गळोवंक आमी केन्नाय लज करूंकूच नजो, केन्नाय आमी लज करूंकूच नजो. आनी एका प्रोटेस्टंट पास्तोरान म्हणलें आसा, द वन हू डजंट नो मेरी डजंट नो क्रायस्ट. वन डजंट हॅव क्रायस्ट विदाउट मेरी. मोरयेविने क्रिस्ताक आपणावंक जायना, या क्रिस्तांव आसूंक जायना. आनी विशेश संगत कितें गे म्हळ्यार मोरयेचें नांव कितलेशा भुरग्यांक, विशेश करून चलया भुरग्यांक, दादल्यांक दितात. मेरियन म्हणलें नांव आसता, या मारिया जॉन तशें आसता. मोरयेचीं नांवां कितल्या जाणांक ह्या संवसारार आदी जावन आजून पर्यंत दिलेलीं आसात, तितलीं नांवां कोणायक दिलेलीं नात. हर एका धार्मीक भयणीच्या नांवाच्या पयलें ह्या उपरांत एम म्हणून आसता. एम म्हळ्यार मोरयेचो उल्लेख, मेरी या मारिया म्हणलो उल्लेख करतात. सो मोर बेबीज हॅव बीन नेम्ड आफ्टर द ब्लेसिड वर्जिन मेरी. आनी एक विशेष संगत, शी ऑब्टेन्स mercy to the miserable, miserable obtain mercy, graceless find grace, and sinners receive pardon. पातक्यांक मोरयेमाच्या आदारान, तिच्या विनवणेन पातक्यांचें बॉक्साने मेळटा जाल्यार कुरपणांतलेल्यांक कुरपा दिवच्याक ती आदार जाता. आनी काकूतूनांतल्यांक, काकूत नासतना देदेस्पोर जालेल्यांक काकूतू जोड दिवच्याक ती आदार जाता. आनी ही उतरां आमकां शिकयल्लीं भाग्यवंत आगोस्तिनीन. आज आयतार न्हय जालो जाल्यार सांत आगोस्तिनाचें फेस्त आज आमी करते आसल्या. थ्रू मेरी मिजरेबल ऑब्टेन मर्सी, ग्रेसलेस फायंड ग्रेस, अँड सिनर्स रिसीव पार्डन. फुलजेंशियस म्हणल्या नांव असो एक सांत आसा. ह्या फुलजेंशियस म्हणल्या सांतान एक पटी म्हणलेलें आसा, मेरी इज द स्टेअरकेस टू रीच हेवन. आमी सर्गाक वेचाक मेटांसडची स्टेअरकेस आसा पळय, माळयेक वेची वाट, ह्या सर्गाक वेची वाट मोरी जावन आसा. एका कुशीन आमी क्रिस्ताक किंग ऑफ जस्टीस म्हणटा जाल्यार मोरयेक क्वीन ऑफ मर्सी म्हणटात, काकुतीची राणी. तो क्रिस्त राय, नितीचो राय वय जाल्यार मोरी माय काकुतीची राणी जावन आसा. आनी एक कोणेंगी भोव अर्थ बरी तरी एका प्रोटेस्टंटान म्हणलें आसा, मेरी इज द मॅडोना ऑफ दी डर्टी एप्रन. तुमी रांदच्या कुडाक येता आसतना एक एप्रन घालतात न्ही, कापाड पाड जावन वचो, ड्रेस पाड जावन वचो. आनी मोरयेनी एक एप्रन घालां खंय, आनी तिचें एप्रन आसा पळय तें मुखल्यान घालें तें केदाळ मेळेंस. कित्याक मेळ्ळें म्हळ्यार पातक्यांक ती आरावंड धरता, पातक्यांक ती आरावंड धरता. काळी मोडकी आसा पळय, तुमी लागीं धरता आसतना काळें जाता न्ही. देखून देवाची कृपा म्हळ्यार एका दोव्या वणोंदीक आमी कंपेर करचें जाल्यार तितले स्वादीक वय जाल्यार पातकी जिवीत काळ्या करये बरी. पूण ह्या काळ्या करयेच्यांक हर एकल्याक लागीं धरता आसतना तिचें एप्रन कितें आसा तें मेळ्ळेंत खंय. सो शी इज द मेडोना ऑफ द डर्टी एप्रन. हर इमेज among contemporary Protestants is always strong as that of Jesus.
जेजू विशांत कितले आज प्रोटेस्टंट चिंता पाठयतात पवित्र पुस्तका विशयान नियाळ करतात तितल्याच मट्टान मरये विशांती आज चिंता पाठयतात मरयेक मान करतात कुराणांत भावानो भयणीनो आमच्या बायबलांत सांगल्याच्या प्रास चड पटी मरयेचो उल्लेख केल्लो आसा तशें म्हणटा आसतना आमी म्हणयेत की ते मरयेक मान करनात न्ही जावन तांकां जेजू प्रवादी वय जाल्यार मरी तांकां प्रवाद्याची आवय भोव चड लागशिल्ली म्हणलें तुमी मोतींत दवरचें गरजेचें. आतां आमकां एक बिल्लो लायतात ह्या आमच्या विशयांत उलयता आसतना थोडे पटी आमकां इल्लेशें मारचें प्रयत्न करतात आनी मारचें प्रयत्न करता आसतना ताका एक कारण आसा. आमी देवाक आराधन करता आनी देवाक आराधन करच्या बरी मरयेक आराधन करता म्हणलो एक बदलाम आमचेर आसा. बरें कर समजून घेवचे प्रयत्न करा. आमी देवाचें आराधन करता एवकारिस्तांत जेजू तुका आमी आराधन करता. सवाल हें आमी मरयेचें आराधन करता गी नो आमी कातोलीक मरयेचें आराधन करिना आमी मरयेक नामान करता. नामान आंकार मरये नामान आनी आराधन ताका फरक आसा. निजा देवा एकल्याक मात्र आमी आराधन करचें. देखून कोणी तुमकां सांगता तुमी मरयेचें आराधन करतात इमाज दवरून तिका आराधन करता तुमी ना आमी मरयेक मान करता. आमची आवय बापाय सरिल्ल्या वेळार मरयेचें फायनल दवरले बरें आमच्या आवय बापायचें फायनल दवरलें आमी मरये घालें म्हणटा आमच्या माय बापाक आराधन करता गी ह्या तीन तांचो उडास कारण तुमची जिणी बरी आसली आमची जिणी तुमच्या बरी जिणी बरी जायचे म्हणटा. मरये मायेचें मुखामळ पळयता आसतना तिचें पिंतूर तिची इमाज पळयता आसतना मरये लागी मागचें इतलेंच नामान कुरपेन बरलेलें सोमी तुज्या सांगेत आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव देखून आमच्या गरजांक आतां आनी मरणाच्या वेळार तूं आमकां पाव ह्या मरये तूं आमकां जेजू लागीं व्हरून वच. देखून हें स्पश्ट मतीन दवरा मरयेक आमी आराधन करिना बदलाक मरयेक आमी नामान करता. लात्रिया म्हणलो एक शब्द आसा लॅटिनांत. लात्रिया म्हळ्यार आराधन दुलिया म्हळ्यार नामान. सांता भक्तांक आमी कितें दिता त्या नामानाक आमी दुलिया म्हणटा पूण मरयेक हायपर दुलिया म्हणटा. हायपर दुलिया म्हळ्यार देवाच्या पुताची आवय देखून तिका दिवचो विशेष मान आनी नामान कितें आसा ताका हायपर दुलिया. देर इज अ डिफरन्स बिटवीन दुलिया हायपर दुलिया एंड लात्रिया. देवाक मात्र आमी आराधन करता हें स्पश्ट मतीन दवरा आनी मरयेची भक्त आमी करता मरयेची भुरगीं तिका नामान करता तिचे बरी जेजूचो पाटलाव करचें हर प्रयत्न आमी करता. मरये मायेच्यो इमाजी भोव सोबीत आसा. और आसुसामाचें फेस्त आचरण करतना म्हज्या फिरगजगारा लागीं उलयता आसतना थोड्यो गरजेच्यो संगती सांगल्यो ताचो एक मोठो उल्लेख हांव करूंक खुशी व्हरता. आतां मोरी जल्माल्ली खंयच्याय एका ल्हानशा कोणशांतल्या ल्हान कुटुंबांत आमचे बरी व्हडलीं व्हडलीं घरां आनी फ्लॅटान आसले कोलवाचो एक गोवळ कशें आसा तिचें घर तशें आसलें. मंथनाच्या कुटुंबांतली न्हय शिकाप तिका नासलें ABCD बरोवंक तिका येनातलें आरामेक भास तिका वाचूंक कळनातली. तस जाल्यार अशिकपी दुबळ्या कुटुंबांत जियेल्ली ह्या जल्माली. शी वॉज अ वुमन विदाउट एनी सोशल इन्फ्लुएन्स और सोशल इम्पॉर्टन्स. तिका कसलेंच तसलें एक महत्व नातुल्लो. उलोवणें जाल्यार ही भोव थोडी उतरां आनी जुदेव कुळयेची ती पूण तिच्या जिवितांत 55 स्विकार करूंक ती बारी रेडी. शी इज अ टफ वुमन. एलिझाबेथ भुरग्याक प्रसूव जावंचार आसा मालगाडी मनीस सोलोवन येता आपणाच्या शहरांत हांव एलिझाबेथ आसले कडेन सुमार 3 दिसांची वाट दीस आनी रात जुदेवांच्या परिदिदेंत हांव तिणें मुखार वचून जेंतिलांच्या परिदेंतल्यान ह्या प्रदेशांतल्यान वचोंक आसलें आनी जुदेव न्हय आसले जुदेवांक पळयलें जाल्यार तांकां लागाड काडची. मेल्लो जुदेव म्हळ्यार तांकां बारी खुशी आसली. आनी तस जाल्यार कश्टांच्या गांवांतल्यान पांय वाटेन राणां मोल्यांतल्यान मनजातीचें बेन आसता आसतना सगळें धैर्य घेवन तसलें धैर्य घेवन एकलीस ती थंयसर गेली आनी ती गुरुवार शी इज अ टफ वुमन.
आली रातचे पाचचे म्हाका दिमी घालूंक जायना, उबें रावंक जायना, तकली पडटा म्हणच्या तरी न्ही, कसलें वत आसूं दी कितें आसूं दी त्या कश्टा मध्ये ती गेलेली. आतां जेजूक जल्माल्या उपरांत लागड काडटा म्हणटा आसतना आमी बसाचेर जेरुसलेम शहरांत कायरोक वचन जाल्यार लगभग 12 घंटे लागतात. आनी तितले लांब पयन जुजे सांगाता बाळका जेजूक घेवन सोलोवन गेल्या ह्या कऱ्याचेर आसात जाल्यार थंय तशेंच लुटकार जायते जाण आशिल्ले, तांकां सगळ्यांक सांडून ती गेल्या जाल्यार आनी थंयसर गेल्ले जाल्यार अशें म्हळ्यार कायरोंत आसलो जागो आमकां अजून पळोवंक मेळटा. बारी पॉश जागो म्हूण तुमी चिंती नाकात. सादो थंय येताना थोड्या पटी नाकाक बोटदरी जे पडटा. साद्या लोकां मदें हांव चिंता तिका तांची भास येना, त्या लोकांची भास येना, तिका काम करूंक स्त्री म्हणल्या खातीर अवकाश ना. आनी हे जुदेवांचे तांच्या लागीं पयशे नासले, सोशल स्टेटस नासलें त्या इजिप्तांत, कामा खातीर वेचे आसले, देखून मस्त अनकाणें मेळटलें. आंगडीक गेल्यार तिका कांय कितले पोटी अनकाणें मेळिल्लें गी हांव नेना. ह्या बाळका जेजूक ल्हान व्हड करूंक खंयच्या परा रितीचे कश्ट तिणें सोंसीजेक पडले, कोण जाणा जुजेक काम मेळटलें गी ना गी, दिसपड तो ग्रास मेळटलो गी ना गी तें हांव नेना. बट शी वॉज अ टफ Jewish woman who faced the difficulties of life in Cairo. इजिप्ता पलावण करून गेल्या. पाटी आयल्या उपरांत नाजरेताक कळयलें, तुमी नाजरेताक वसा, थंयसर खंयच्या वेळार गेल्यार वत इतलें खार आसा गी तकलीक उंचीत परिगत. एक तर सत्री जायनातल्यार माथ्याक एक कॅप दवरी जाय. आनी थंयसर ह्या भुरग्याक पारपोळी भुरगो म्हणा जाय जेजू, आनी ह्या पारपोळी भुरग्याक उखोलन हांडयेर धरचें जावं पुरो, व्हडलो कोळसो घेवन एक लगभग अर्दे मैल तावन उदक हांडेवचें, ह्या वतांतल्यान करपण काम करचें. देखून हांव चिंतिना मोरयेचें मुखां म्हळा पळय इतलें सोबीत आसलें आनी इतली तरणाटी दिसतली म्हणून हांव निगंट चिंतिना. म्हजें चिंतप इतलेंच, वतांत करपण भविश्यांत तोंडाचेर तिका मिरयो पडल्ल्यो, भुरग्याक आनी कोळसो उखोवन काडून पेंकटांत कांय दूख पडली कोण ना. आनी देखून आमकां फकत सोबीत मोरयेचें दर्शन, ह्या सोबीत मोरयेचो पाटलाव आमी केल्यार पावना, पूण कश्टी स्वभावान वतांत पडोवन तोंडाचेर मिरयो पडोवन वता वरवीं काळो जावन काळो रंग घेवन कश्टाल्ली मोरी आसा तिचें प्रेरण कई म्हणी आमकां गरजेचें. देखून नामान औंकार मोरये देवपुताचे माये म्हणून कंतार करूंक बारी सुलाभ. पूण मोरये बरी जेजूचो पाटलाव करूंक कितें घडतालें तिका कळीतच ना, वो कितें उलयता तें तिका कळीत ना, काळजांत जिरयताली, तें सगळें घेवन ती जियेली जाल्यार एक्स्ट्राऑर्डिनरी वुमन. सो द क्वेश्चन इज दीस, are you going to imitate a posh Mary singing lullaby to her, or are you going to follow a radical disciple of Jesus? जेजूक पाटलाव केलेली, जेजूचो पाटलाव केलेली एक कितें म्हणटा रॅडिकल इन थिंकींग, सगळ्या धैर्यान कुर्साच्या मुळान जाल्यार कोणी आसल्यार तें तुमी घेतात गी म्हणलें एक गुंडायेचें चिंताप ह्या शतमानोत्सवाच्या वेळार तुमच्या काळजांत मोतींत आसा जाय म्हणली म्हजी आशा. आतां मोरयेच्या भक्तीपणा विशयांत थोडे विशय उलोवंक हांव खुशी व्हरतां. मोरयेची खरी भक्त म्हळ्यार कितें, वॉट आर द बेजीक प्रिंसिपल्स ह्या मोरयेच्या भक्ती विशयांत मुळाव्यो संगती आमी कितें पुरा जाणा आसा जाय. पयल्या सुवातेर मोरयेच्या भक्तीपणाचो उद्देश कितें म्हळ्यार आमी क्रिस्तस देवा सावाचो शेवट म्हणलें समजून घेवचें. मोरयेची भक्त आचरण करता आसतना मोरयेक आमी मान करता जाल्यार मोरये मायद्वारी आमी जेजू लागीं वचें म्हणटा हांव. देखून क्रिस्तस सर्व रितींच्या नोवेनांचो आनी देवा सावाचो शेवट म्हणलें आमच्या काळजांत आमी घेता. आनी आमी आमच्या शेगुणी जिवितांत मोरयेचे ह्या जेजूचे गुलाम ह्या सेवाक जावन जियेता. एक गुलाम ताचें सगळें कितें आसा तें ताच्या दनयाचें, म्हजें आनी तुमचें कितें आसा तें सगळें मोरयेचें आनी जेजूचें. आनी देखून जर तर जेजूचो पाटलाव करूंक आसा, मोरयेचो पाटलाव करूंक आसा, शेगुणी जिवीत जिवंक आसा म्हळ्यार आमचे भितर खंयच्याय रितीचें कोटेपण आसा जाल्यार तें कोटेपण हुमटून काडूंक या कोटेपण उणें करूंक या कोटेपण पयस करूंक आमी मेटां काडी जाय.
जर तर म्हजें खोटेपण म्हज्या काळजा भितर दवरना मोणयो गळयता म्हळ्यार हांव पुरा पक्काडे. तें बेश्टें भितर कुसाडाय आनी बायल्यान सकाळच्या मुखार हात वयर करन वाती पेटोवन हांव तेर्स करता जाल्यार भविश्या तांणी लिजनांत आसूंक नजो. जर तर तुज्या भितरलें खोटेपण राग जिद्द हगें तुका काडूंक मोडना, लिजन सोन्न तूं भायर वच, बऱ्या मनाची थोडी मनशां आसून देवाक मेसुवचें जिवीत आसा जाल्यार तें चड संपूर्ण. देखून खोटेपण सोडचेंच असलें जिवीत जायचें आनी आमी क्रिस्ता सारकी ह्या मोरये सारकी खालती जावन जियोंक जाय. आनी मोरये तावन आनी जेजू तावन आमकां कुरपां मेळटा आसतना जायते पटी होगडावंक कारणां आसात. देखून सांबाळन धरचें प्रयत्न करचे. देवा गेली कुरपा सदांय सांबाळन धरचें तसलें प्रयत्न करचे. ह्यो मुळाव्यो संगती. खोटेपण पयस करचें, मेळिल्ली कुरपा आमी आमचे घर घेवची. आमी मोरयेची सेवाकां या गुलाम आनी आमी कितेंय मोरयेक करता जाल्यार तें देवाक आराधन करूंक या देवाक मान करूंक जेजूचो पाटलाव करूंक म्हणलें आमी मोतीन दवरचें. आतां मोरयेच्या काले म्हणटात देवासपणा विशयान बरें देवासपण आनी फोडकिरें देवासपण म्हूण आसा. हांव पयलें फोडकिरें देवासपण म्हळ्यार कितें ऑर फॉल्स डिवोशन टू मेरी. फॉल्स डिवोशन टू मेरी ताचे विशयांत थोड्यो गरजेच्यो संगती हांव सांगूंक खुशी व्हरतां. पयल्यान क्रिटिकल डिवोशन म्हणटात. क्रिटिकल डिवोशन म्हळ्यार टिकात्मक डिवोशन. विशेष करून व्हडले शास्त्री शिकपी आनी पुरो आसात पळय तांणी काय म्हणटात एक बायल्या देखीक वेग डिवोशन म्हळ्यार वयल्या बार मोरयेची भक्त पूण काळजांत केदाळ्याक टिकांत करचें मोरये विशयांत. तें तशें कित्याक, हें अशें कित्याक, तें सांगिल्लें सतगी फोटगी. सो क्रिटिकल ऑर टिकात्मक देवास हांव म्हणटा ताका. हें म्हजें न्ही, हें चिंताप दिल्लें मॉन्टफोर्ट, लुई दी मॉन्टफोर्ट मोरयेचो व्हडलो भक्त ताणें सांगलीं तीं उतरां. आनी एक दुसरें स्क्रुपुलस डिवोशन इज अ फॉल्स डिवोशन. स्क्रुपुलस म्हळ्यार बारीक नदर या दुबावात्मक नदर. आमी मोरयेक मान केल्ल्यांत क्रिस्ताक कांय कुशीन दवरता गी, आमी क्रिस्ताक वयर दवरी जाय. देखून आमची भक्त पवी सभेंत मोरयेची चड आसा. देखून जेजूक कोनशांत लोटल्या बरी जाता गी. देखून तसल्यांक मोरयेच्या इमाजे मुखार तेर्स म्हळेलें दिमी घालेलें जायना. देखून स्क्रुपुलस दुबाव ह्या नकारात्मक चिंताप या बारीक चिंताप. देखून मोरयेक मान केल्यार जेजूक दिवचो मान उणो जाता म्हणल्यार तसलें चिंताप तें सारकें न्हय. तिसऱ्यान सुपरफिशियल उतळ ह्या वयल्या बार बायल्या सोबायेक मात्र भितर पोकळ जिवीत. ಹೊರಗೆ ಶೃಂಗಾರ ಒಳಗೆ ಗೋಳಿ ಸೊಪ್ಪು म्हणटा बायल्यान पळयतना हो गी हें गी मोरयेचें व्हडलें भक्तीवंत जीन आशेता करता. भितर आसा पळय पोकळपण मोरयेचो एक्की शेगोन काळ जान्ना. हालीं बायल्यान नोवेन तेर्स आज हांगा फाल्यां थंय, आज लुडशे शहराक फाल्यां वेलांकाणी परवां आनी खंय ग्वादालुपे अशेंत वेचें सोड न्हू. निजायकी मोरयेचो स्पिरीट काळजा भितर घेतलो ना. हें डोंगी फॉल्स. प्रिझम्शुअस या काल्पनीक चिंताप भितर मस्त खोटेपण, हांकार, जिद्द, राग, अणित, आबलेस. बायल्या देखीक मात्र मोरयेचो भक्त. बायल्या देखीक मोरयेचो भक्त भितर आसा पळय राग, हांकार, खोटेपण आसा तें सारकें वचना. ताका प्रिझम्शुअस म्हणटात. इनकॉन्स्टंट थोडे पटी भयंकर मोरयेची भक्त म्हळ्यार भयंकर आनी थोडे पटी काले म्हणटा शेळिल्ल्या बरी. म्हाका केदाळो उपकार पडटा मोरयेची गरज राप्पा दागलो उरल्या वेळार मोरयेची विसरत. आज माय म्हयनो देखून हांवें तेर्शिकोंक हांव व्हडलो जण म्हज्या घरा तेर्सत ना, हांगा गेल्ले मात्र व्हडलो तेर्स तें आसा पळय इनकॉन्स्टंट. तूं मोरयेची भक्त करता जाल्यार सदां न्ही सोम्या तुजें गीत गाता म्हणटा आमी तशेंच मोरयेची भक्त आसा जाल्यार ती समान एकांतली शीन आसाचे वयर सकयल पुर्वत आनी कणये बरी आसचें न्हय. हायपोक्रिटिकल दागलबाजी म्हळ्यार म्हजी पातकां पुरा भितर लिपोवन दवरची. म्हजी पातकां पुरा भितरल्यान लिपोवन दवरची. म्हज्या व्हडल्या काले म्हणटात दगल्या पंदाक लिपोवन दवरची आनी हेरां मुखार हांव एक व्हडलो सांत म्हूण दाखोवचें. दागलपण. सेल्फ इंट्रस्टेड आपस्वार्थ. आमच्या गरजां खातीर मात्र मोरयेचो उडास. सो ऑल दीज आर वॉट यू कॉल फॉल्स डिवोशन्स. डोंगी. इट इज शॅलो. आनी लुई दी मॉन्टफोर्ट म्हणटा असलें शॅलोनेस
या असलें फोडकिरें देवास्पण आमकां कातोलिकांक आमकां क्रिस्तांवांक आसूं नजो. जर तर हें फॉल्स डिवोशन जाल्यार खरें डिवोशन कितें? खरें डिवोशन कितें? खरें देवास्पण म्हळ्यार आंतरीक, इट इज इंटिरियर, भितर तावन उमाळून येता. मोरयेची भक्त कितें आसा? भितर तावन उमाळून येता. ट्रस्टफूल म्हळ्यार विश्वासी. भुरग्यांक कशें पळय, भुरग्यां आवयक एक दोन आवय भुरग्यां दोन मारल्यार या पळय, भुरगें आवय कडच्यान तेसा कशें भुरगें आवय सरशीन येता, ताका भुरग्याक मस्त विश्वास आसता. त्या रितीन विश्वासी जायचे. आमचें देवास्पण पवित्र आसा जें म्हळ्यार देवास्पण आचरण करता आसतना, देवास्पणाचो व्यक्ती जाता आसतना पाताक हांवें सोडिचें, मोरयेचें शेगूण आपणायचें. आंतरीक म्हणजे भितर तावन उमळून येचें. ट्रुथफूल म्हळ्यार विश्वासी जायचे. पवित्र पाताक सुकोवचें. कॉन्स्टंट कळमीत नासतना केदनाय हांवें मोरयेचो पाटलाव करचो. मोरये बरी बरें करूंकूच पळोवचें. काना शहरान जावं दी आनी खंयसर जावं दी, बरें करूंकूच पळोवचें. डिजइंट्रस्टेड, आपणा खातीर न्हय, आपणाचो स्वार्थ कांय ना. मोरये थंय आपणाचो स्वार्थ म्हणलें कांय ना. देवाक मात्र सोदचें. स्वार्थ विने तिणें देवाक सोदुल्लें. देखून आपणा विशयान न्हय, हेरां खातीर जियोवचें, या हेरांक बरें करचें. असलें एक जिवीत आमी जियोवच्याक आज आमकां आपोवणें मेळटा. आतां मोरये विशयांत मोरयेची भक्त न्ही जाय की आसा जाल्यार लिजनरी जावन तुमी कितें करी जाय? प्रॅक्टिकली तुमी कितें करी जाय? ती देवाच्या पुताची आवय. शी इज द मदर ऑफ गॉड. देवाच्या पुताची मनीस जाल्ल्या क्रिस्त जेजूची आवय. देखून तिका फावो जाल्लो मान, देवाच्या आवयचो मान तिका आमी दिवंक शिकाचें. देखून आमच्या काळजाच्या गुणांत हांव तुका मान करता. कित्याक म्हळ्यार आमकां पातक्यांक तुज्या पुताक दिवन आमकां सोडून लाभल्या. तें सांतीपण तें साल्वासांव तुवें हाडलां. देखून मोरये तुका आमी मान दिता. तें तुका आमी मान दिता. तिचें शेगूण आमचे गरंगे जाय. तिचे थंय आसलो मोग जावं पुरो, तिचे थंय आसली सोंसणीकाय जावं पुरो, सोडदोड जावं पुरो, हें शेगूण आमी आमचे गरंगेक आसा. मागणें करतल्यांनी, मोरयेचें नोवेन करतल्यांनी, तिचें देवास्पण आदरतल्यांनी तो गूण आमी आमचो करून घेवंक आसा. तिका तुजो मोग दाखय. तिचे थंय देवाक होगळसी. संतोश भरीत काळजान तिका उलो मार. तूं देवाक उलो मारता आसतना अर्दें कुरें न्हय, तो तेर्स करतना मोरयेचें करतना काळजान तावन येवन दी. मोरयेचें स्तुती गायना बरीच सगळ्या सक्तीन तुज्या उसा रत्म्या म्हज्या आनंद मोरयेचो तूं खंतार म्हणटाय जाल्यार सगळ्या ना, उमेदीन जीव बरोवन म्हळेल्या बरी. त्या वेळार तें मात्र देखून रान्नींतलो उजो पेटोवन सोय नाका आनी कोणाक दोंकुळ उठोवचेंय नाका, दुसऱ्यो संगती मोती नाकात. संपूर्ण रितीन देवाक समर्पण करून दिवन, ह्या मोरयेक समर्पण करून दिवन आमचो मोग काळजांत उमाळून येवचो आमी मोरयेक दाखोवंक जाय. आनी निमाणें मोरये मारिफात आमचें सर्वस्व जेजूक आमी समर्पण दिवंक जाय. आनी तशें करता आसतना आमकांच आमी जेजूक समर्पण दिता आसतना आमचें जिवीत तूं खंडी जावन आमचें जिवीत आमी बरें करून घेता. आतां लिजनरी जावन आमी जायतें काम करता. आनी आमचें हप्त्यावार मिटींग जाता आसतना पिडेस्तांची भेट कोणें करची आतां घालतात. नेक्स्ट मिटींग कितल्या पिडेस्तांची भेट केली, कितल्या दुबळ्यांक मेळ्ळें, हें आमी पुरा करता. आतां तुमच्या हर एका फिरगजेंतल्याक आमी एक लिस्ट हांव दिता. आतां तुमच्या पैकी हात पांय घट आसले मस्त आसात, तरणाटी आसात, प्रायवंत आसात, मालगडी आसात, सोलोंक जायनातले आसात. आतां 16 जाण तुमी म्हणटात तुका सोलोंक जायना सायबी न्ही, तूं हांगा तर राव, आमी वचून येता. आतां हांवें कितें म्हणचें म्हळ्यार लिजनाच्या वर्त्या कामां पैकी पातक्यांक देवा लागीं फाटी हाडचें. मागण्याद्वारी, बेटेद्वारी, आमच्या उतरांद्वारी. उतरां जेजू आमच्या मोतीन घालता. देखून तुमी कोण ऐकल्या पातक्याक गी, पिडेस्ताक गी, भावार्था विरोध आसल्याक गी भेट दिवंक येतना कांय भियोवचें नाका. ही पुरा उरलीं येनातलीं आसात म्हळ्यार तुमी ती मागणें करा. कार्मीन बाय, शेर्पीन बाय, लिल्ली बाय गेल्यांत देखून उरले पुरा बाय 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 आसात म्हळ्यार तुमी मोनयो गळया. देखून तांणी करचें काम कितलें गरजेचें आसा पिडेस्तां सांगाता ह्या भावार्था विरोध, तितलीच जबाबदारी तुमकां घरा आसल्यांक आसा. गेट इट व्हेरी क्लियरली. हें स्पश्ट मोतीन घेया. आनी तें तुमी करिनात जाल्यार, त्या खातीर तुमी टायम दिनात जाल्यार लिजन सोडून वचा. कित्याक म्हळ्यार जें केन्ना तुमी करनात लिजनाचे खरें सांदे जावन जियोंक तुमी पाटींग केल्ल्या बरी जाता.
इट इज अ कम्युनिटी एक्टिविटी. आमच्या समुदायांत, क्रिस्तांव समुदायांत हर एक संगत सांगाता जावंक आसा. देखून वो समुदाय कितें आसा, हो एक संतुश्ट समुदाय जायचे. मागण्याचें बळ, उतरांचें बळ पवित्र आत्म्यान मेळचें. आनी हर एका कार्यांत, पिडेस्तांची भेट जावं दी, धर्मविरोध आसल्या विशयान जावं दी, पिडेस्त जावं दी, पातक्यांचें सुटकां जावं दी, मागणे आनी उतरां सांगाता करता आसतना तुमी सांगाता आसा जाय. आनी एक विशय, तुमच्या मेळांत आनीकी चड भरती जायचे म्हणजे तुमची आशा. आनी मस्तूबडी तुमी कंप्लेन करचें, आमचे वट्ट कोणी ना, आमचे वट्ट कोणी ना, तरणाटी कोणी नात. आमी तुमच्या लागीं विचारचें, तुमच्या तोंडाचेर कितलो परजळ आसा? तुमच्या तोंडाचेर हास्कुरो मनोभाव, परजळ, संतोष ना जाल्यार तुमचे वट्ट संतोष बरी जी जियेतल्यान कितें म्हणून मेळाचें? डू गेट माय पॉयंट? तुमी क्रिस्ताचो आनी मोरयेचो संतोष परजळ दिवंक शकना जाल्यार तुमकां कोणी 30 जाणां येवन मेळना. नाव दॅट इज द प्रॉब्लेम. इट इज नॉट द प्रॉब्लेम विथ अदर्स, इट्स अ प्रॉब्लेम विथ अस. आमचे समस्या तें, आमचे समस्या आमचे लागीं वी आर नॉट रेडिएटिंग द लव ऑफ क्रायस्ट जीसस ऑर द स्पिरीट ऑफ मामा मेरी. दॅट्स द प्रॉब्लेम. जर तर तो स्पिरीट नासतना आमच्या सांगाता येजे, आमकां सांगाता येजे, आमकां 30 जाणां जायचे, हांव पुरा पक्कडे जायना, तें जायना. आमी हांगासर दियाकोन आनी आमी याजाक फादर सुरज उठोवन गेलो म्हणजे चिंता 5 जाण आसा. आनी राती 8:30 वरांक आमचो तेर्स, 8 वरां तेर्स, 8:30 वरां आमच्या जेवण. आनी आमी बसून बरें करून इल्लेशें उलोवचें आनी घट्ट हांसचें, मस्त थोडे फावटी घट्ट हांसचें. पर एक दीस थोड्या तेंपा आदीं उलयता आसतना आमच्या मदें विन्सी पाद्र्याप म्हण आसा, शुभ वर्तमान तुमी पळयतात न्ही, तो पाद्र्याप. तो म्हणूंक लागलो एक फावटी आमी अशें घट्ट संतोशान हांसून आसतना, सैतानाक कांय कितलो पोटा लास येता कोण ना, कितले पोटांत तळमळे जातात कोण ना म्हणूंक लागलो. विशय कितें गी म्हळ्यार, केन्ना पळय आमी संतोशान आसा, केन्ना पळय आमी संतोशान आसा, जावं दी लिजनांत, जावं दी कुटुंबांत, जावं दी फिरगजेंत, जावं दी फिरगजें याजाक, धार्मीक भयणी, कोणूय ती क्रिस्तांवां, आमी संतोशान आसल्या वेळार सैतानाक आपणाचें राज स्थापन करूंक जायना. वी आर अ हॅपी पीपल, वी आर द पीपल ऑफ द किंगडम, देवाच्या राजाचे सांदे. आनी खंयसर आमचे मदेगात संतोष, तृप्ती, माया, मोग आसा, एकवट आसा, मोगाचो स्पिरीट आसा, त्या दाळा सैतानाक भितर सरोंक जायना. पूण केन्ना पळय प्रिसिडियमांत गी, इगर्जेच्या हांतार गी, एकामेकाक तोपून तुमी वांटे फांटे करून घेतात, सैतान थंयसर येदोळूच रिगला. वांटे फांटे आसात जाल्यार तुमच्या कुटुंबांत, प्रिसिडियमांत, याजाका मध्ये, दर म्हयने मध्ये, फिरगजेंत खंयसर आसा जाल्यार हें एक स्पश्ट लक्षण सैतानान आपणाचें राज सुरू केलां. देखून सवाल इतलेंच, तुमी संतुश्टी स्त्रीयोगी म्हणलें सवाल तुमी स्पश्ट जावन विचारून क्रिस्ताचो संतोष पासारचें व्हडलें प्रयत्न तुमी करी जायस. म्हाका दिलो वेळ आखेर जालो, देखून आखेर करता एक काणी सांगून आखेर करता. एकलो आरश्याचेर फुलां सोडोवनसो एकलो आचारी म्हण सांगया, ताजी बारी एक कला आरश्याचेर पिंतुरां सोडोवची. एकलो आयलो, एप्रेंटीस आयलो आनी म्हळ्यार म्हाकाय शिकोवंक जाय. बस सायबा, आरसो आसा, सुतें आसा, हिरण्या आसा, सोडय. शिकलो, बसलो, शिकलो बडयलें, 6 म्हयने जाले. म्हणलो म्हाका सर्टिफिकेट दी म्हणूंक लागलो. सर्टिफिकेट दिली. गेलो हंपन घाटाक गेलो, बारी नवेत मोलादीक ग्लास हाडलें, नवेंत हिरण्य हाडलें, नवेंत सुतें हाडलें, जाय जालें पुरो हाडून आयलो. व्हडल्या जाणां बरी मेस्त्रीच्या कुशीन बसलो आनी बडोवंक सुरू करता. आरश्याचेर ताका पिंतूर कांतोवंक जायना, आरसो पुडता. चिंतलें आनी कांय म्हजी हातेरां आणकी चड हें जावन आसा, मेस्त्रीची हातेरां काडूंक सुरू केलें, परतून आरसो पुडता. मेस्त्रीचो आरसो सयत काणयलो, पूण आरसो पुडता शिवाय पिंतूर कांतोवंक जायना. मेस्त्री लागीं विचारी, हें कितें तुवें म्हाका सर्टिफिकेट दिल्या, पुरा जालां, सकट जाय जाल्लें आसा, पूण म्हाका आरश्याचेर पिंतूरां कांतोवंक जायना न्ही गे. आनी मेस्त्री जाप दिवन म्हणूंक लागलो, मेस्त्रीची हातेरां, ग्लास तें पुरा तुजे लागीं आसा, पूण मेस्त्रीचो स्पिरीट तुजे लागीं ना. मेस्त्रीची हातेरां तुजे लागीं आसात, पूण मेस्त्रीचो स्पिरीट तुजे लागीं ना. द बॉटम लायन. लिजनरी जावन आसा तुमच्या लागीं मोरयेमायेची पुरा हातेरां आसात. मोरयेचें शेगूण कितें म्हणलें कळीत आसा, मोरयेची भक्त कितें म्हणलें कळीत आसा,
तुमच्या रिपोर्टांत कितले जाणां पिडेस्तांची भेट केल्या आनी कोणाक कितली कुमोक दिल्या तें सगळें आसा. ती पुरा हातेरां कोंतात हांव सुरू करना. हातेरां सांगाता मोरये मायेचो स्पिरीट. आर यू रियली a radical disciple just like Mary is the question that each one of us need to ask. मरिये बरी आमी जेजूचो पाटलाव करतांगे त्या दाळा लिजनारींत आमचें जिवीत सार्थक न्ही जाल्यार लिजन आमकां सांगलें न्ही. मरिये मायेचो मोग करूंक, मरिये माय बरी देवाची भक्ती करूंक आनी विशेष रितीन धैर्यान जेजूचो पाटलाव करूंक हो शतमानाचो संभ्रम आनी मरिये मायेचे आशिर्वाद आम्हा सोमेस्तांचेर आसूं दी म्हणल्यार म्हजें मागणें. तुमकां देव बरें करूं. परत मरिये मायक एक गीत गावयांक उबें रावन बसून पुरो जालें जाल्यार सगळ्या सक्तीन तुज्या उसारत्म्या म्हज्या आनंद मोरयेचो तुज्या मायेचो नमन 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 मोरये नमन नमन राणीये. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. मोगाळ बापानो, तुम्ही दिल्ली जाणवायची उतरां मोरये विशान गोदालपेची मोरये म्हणटना आमी आमच्या पालदाने प्रसिद्धींत 4 वर्सां पयलें होस्स नाडकुळो करून दाखयल्लो संतोषू आज तुम्ही आमकां शिकोवन दिसता आसतना व्हरतो संतोश आमकां भोगलो. पवित्र कळमिश नासतना केदांय हेरां खातीर आपणा खातीर जिये नासतना आमी दुसऱ्यां खातीर जियोवन मोरयेन आमकां दिल्लें मार्गदर्शना परिपात आमी जियोंक कशें आमी लिजनारींनी जियेचें व्हडल्या विशयांत सविस्तार रितीन तुमी आमकां समजोणी दिल्ल्याक आमी तुमकां अर्गां पाठयता आनी धन्य देवाक तुमचे खातीर आमी सदांच लिजनारी मागता. आतां सर्वांनी बापान आमकां दिल्ल्या इतल्या शिकोणेक ताळयो पेटोवन आमी तांकां हरसूंचे. थँक्यू फादर. आतां हांव आमच्या आत्मीक डिरेक्टर बाप फ्रांसिसा लागीं विनंती करतां. बाप जेबी सल्डानाक उगडासाची काणी दिवन मान करच्याक. थँक्यू फादर. आतां बँगलोर जावन सेनेटर्स जावन उद्देदार आयल्यांत तांकां विल्माबाई वायस प्रेसिडेंट तांकां मुखार स्टेजीर आपोवन येवचें म्हणून हांव विनंती करतां. ब्रदर क्रिस्टीराज वायस प्रेसिडेंट सेनेटर्स ऑफ कर्नाटका. ब्रदर SP डेविड सेक्रेटरी सेनेटर्स ऑफ कर्नाटका. सिस्टर पिलोमिना प्रेसिडेंट ऑफ फातिमा माते कमिशियम बँगलोर. तांकां ताळयो पेटोवन स्वागत करया. ब्रदर ब्रदर क्रिस्टीक फुल दिवन स्वागत करता. बहीण जेनेट सेक्रेटरी मँगलोर कमिशियम. ब्रदर SP डेविड सेक्रेटरी सेनेटर्स ऑफ कर्नाटका ताका स्वागत करून पालदनाचे प्रेसिडेंट वायलेट पिंटो. सिस्टर पिलोमिनाक प्रेसिडेंट ऑफ फातिमा माते कमिशियमाक स्वागत करता. पियाद क्रास्ता
बेडा क्युरियाचे प्रेसिडेंट. आतां आमी सेंटेनरी वर्सां 100 वर्सां जावच्या संदर्भार केक कातरतले हांव. मुखार आमी केक काडटले हांव आनी ती सकडा आनी मानाच्या सयऱ्यांनी मुखार येवन ती केक कट करूंक कुमोक करीचे म्हूण सगळ्यांनी विनंती करता हांव. आमच्या जिविताचे हर एक वर्स यशस्वी रितीन संपतना आम्ही गोडसणीन बरोली केक कातून संभ्रम करता. आज 1 नाही 2 नाही 10 नाही 25 नाही 50 नाही बगार बराबर 100 वर्सांचो सेंच्युरी आम्ही मारल्या. तर गळाय कित्याक हांगासर सोबची गोडसण्याची केक कातून आम्ही हो संतोष संभ्रम या. फादर चेतन लोबो आमच्या मध्ये आसात. दयेकन आम्ही तांकां वेदीक आपयता. आमचे कमिसेमाची सेक्रेटरी बहीण जानेट डिसोजान तांकां मुखार हापोवन हाडीचे म्हणून विनंती करता. मागीर आता हो ही केक सर्वांक आम्ही वांटून हो संतोष आम्ही एकामेका वांटून घेऊन सो थँक्यू फादर. स्वागत करचे आणि तांचे स्पीच बसून सांगायचे. आता वेदीर असल्या मानाच्या सैऱ्यांनी वेदी सोड तुमकां वेदी मुखार अमानत करून दवरल्यो बसका तुम्ही स्वीकार करच्यो. ज्ञानाचे भंडार एक सागोराबरी म्हणयेत. आयच्या ह्या कार्याक आनी एक अर्थबरी शिकोवन दिवंक आमचे मदें आसात मनादीक बाप चेतन लोबो कापुजीन हांकां हांव आमचो आत्मीक डिरेक्टर बाप फ्रांसीस डिसोजान फुलां दिवन स्वागत करीचें म्हूण विनंती करता. मोगाचेनो आनी एक अर्दें वर चड उणें ह्या 35 मिनिट्सां भितर आमचे कार्यक्रम आसा. हांव संतोश पावतां. ह्या वेदीचेर हांगासर आसात फ्राद म्हळ्यार कापुजीन मेळाचे पाद्र्याब बाप चेतन लोबो. तांकां इंग्लीश भाशेन फ्रायस म्हणटात. फ्रायस म्हळ्यार फ्राद. पाद्र्याब प्रस्तुत इजय सांतान प्रायरींत वस्ती करना ते आसात. सांगातस पाद्र्याब गोंड चिंतपाचे एक बरें बरयणार तशेंच उलोवप दिवच्यान भाशान दिवच्यान
सांगातच लेखाणां बरोवच्यान एडिट करच्यांत भारी चिंतपी आनी सांगातच त्या विशयांत कार्यक्रमां करचे पदऱ्याक आनी तांणी कम्युनिकेशन म्हळ्यार संवाद बरोवप तशेंच मिडिया म्हळ्यार विविध माध्यमांनी हातूंत ताणें उसलें शिकप केलां. पदऱ्याब प्रस्तुत सांजे सेमिनारीक विजिटींग प्रोफेसर जावन आसात. थंयसर माध्यमां विशीं शिकप दिवंक सेमिनिस्टांक ते तोळ भेट करीत आसात. प्रस्तुत पदऱ्याब सेंट एन फ्रायर इजय हांगासर सेवकाचे म्हयनाळें सेवक पत्र नावाडी पत्र कापुजिनांचे आमच्या मंगळूर डिएसिजंत ताचे संपादक तशेंच आसिसी प्रेस इजय हाचे वेवस्थापक मॅनेजर जावन आसात. आनीक तितले मात न्ही पदऱ्याब एक बरे तरबेतीगार उलोवप दिवंक भाशण दिवंक शर्माव दिवंक ते बारीस क्रियात्मक आनी बरे उलोवपी जावन आसात. मोगाचे न्हू कुटुंबां आपोस्तलांनी ताणें सुमार 10 वर्सां वावर केला उडपी डिएसिजंत PRO जावन. आनी तशें तुमच्या समेस्तांच्या नांवान फ्राद चेतन लोबो हांकां हांव स्वागत करतां आनी तांकां ह्या वेदीक उलोवपाक आपण दिता. देव बरें करूं. एक ल्हान चेंजेस ह्या उल्हासाच्या संदर्भात मरियेच्या मना गीत गायतात बेंदूर प्रसिद्धीची मरियेचें सैम.
नाव तुझे गायताव मोग तुझो करताव तुका मी वंदिताव वडवीक गायताव उपकार मागताव तुका मी हर्षिताव नाव तुझे गायताव मोग तुझो करताव तुका मी वंदिताव वडवीक गायताव उपकार मागताव तुका मी हर्षिताव मरयेच्या मना गीत गावन तिका होगळसिल्ल्याक तुमकां समेस्त बेंदुरकरांक देव बरें करूं. आतां फ्रा चेतन लोबो तुमचे मुखार. समेस्तांक देव बरो दीस दिव. भोव संतोश जाता पळोवन हांगासर मंगळूरची सोडायलिटीची सांदे आसात ताच्या किल्लो संतोष जाता उडपीची सभार तोंडां आसात हांगासर. हांगा रावन हांव ते उडपीच्या थोड्या तोंडांक पळोवन ही बारी संतोश जाता. कित्याक म्हळ्यार 3 म्हयने म्हाका ती तोंडां सुकल्ली. उडपीत हांव मंगळूर येवन 3 म्हयने जाले. उडपींत आसतना केदाळी कुटुंबाच्या कार्यक्रमाक आमी सांगाता मेळटले हांव. आनी फाटल्या 3 म्हयन्यांनी एक रितीर उस्वास बांदिल्ले बरी जाल्लो म्हाका. कित्याक म्हळ्यार फाटल्या 22 वर्सां हांव न्हू ह्या कुटुंबाच्या सेवेंत हांव केदाळी तयार आसुल्लो आनी कुटुंबाची कार्यक्रम चलोवन आसुल्लो. पूण फाटल्या 3 म्हयन्यान एका रितीर म्हाका जैलांत गेल्ले बरी जालां. कित्याक म्हळ्यार कुटुंबाच्या आपोस्तलादींत ह्या सेवेंत भाग घेवंक अवकाश मेळोंक ना. तशें आसता फादर फ्रांसिसान सांगलें कुटुंबाच्या आध्यात्मिकते विशयांत एक अर्दे वर उलोवंक आसा तयार आसा गे म्हणटाना ताणें अखेर करचे पयलेंत हांव तयार जालो आनी हांगासर हांव आसा आनी मुकलें अर्दे वर तुमचे लागीं कुटुंबाची आत्मिकता ह्या विशयांत हांव उलयतां. म्हाका उबें रावन उलोवची संवय ना त्या देखून हांव तिके तुमच्या मुखार येतां. तेशी निशीन भोंवून उलोवची इल्ली संवय आदली विसरोवंक जायना. तशें जावन हांव थंयसर हातांत माईक घेवन तुमच्या मुखार हांगासर येता. या कोडले संघ आसा. आतां आतां चड बरें म्हण दिसता न्ही गे. चड लागीं आसा. हें कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी ताच्या फाटल्यान रावन उलयल्यार कोणी मिनी एकली प्रायस तसो न्हू एक कापुचीन पाद्र्यापान येवन शर्माव दिलो म्हणटात. शर्माव म्हळ्यार युजली येणें आयकून ताणें सोडचें म्हणून तशें जावन आतां शर्माव न्हय. हो एक अर्दें वर तुमचे लागीं कुटुंबा जिविता विशयांत कुटुंबाच्या आत्मिकते विशयांत उलयतां. सुरवेर बक्षाणें मागता. ताळो इल्लोसो पाड जाला त्या देखून हळटार उलयता. मदें 2 पिटी कोंकली काडल्यार बक्षिया म्हाका तुमी. हय आमी अशें आरंभ करया. ना आज एक उतार हांव ह्या विशयांत उलयतां. आज आयतार जाल्यार आज एका सांताचें फेस्त. कोणाचें? सांत आगोस्तीन. आनी काल ताची आवय मोनिकाचें फेस्त. सांत आगोस्तीन विशयांत चड सांगना. ताचे आवय विशयांत हांव तुमकां 2 शब्द सांगता. कित्याक सदांच तुमी आवय यो आनी स्त्री यो. सांत मोनिकाच्या प्रयत्नान
आगोस्तीन कन्वर्ट तर जालो म्हणलें एक उतार आसा. 33 वर्सां पर्यंत तो क्रिस्तांव न्हय आसलो. 33 वर्सां उपरांत तो कन्वर्ट तर जावन क्रिस्तांव जालो, बिस्प जालो आनी आज पवित्र सभेंत व्हड सांत तो. ताका कन्वर्ट तर केल्लें कितें? मोनिका तिणें खंयच्या हातेरांद्वारी ताका कन्वर्ट तर केलें? मागणें. सगळ्यांक कळीत आसा, भोव बरें मागणें. दुसरें गरजेचें. दुसरें तिची दुकां. तुमी वचून ताची जिणी वाचा. विथ द प्रेयर अँड टियर्स. आवयानो भयण्यानो, तुमकां दुखांची सकत कितली आहा म्हण कळीत ना. तुमकां सगळ्यांक बरें गोत्त आसा. कोणगी म्हणटालो संवसारांत म्हणजे म्हाका 15 भासो गोत्तात, पूण दोळ्यांच्या दुखांत इतली पावरफूल भास दुसरी खंयचीय गोत्तू ना. कुटुंबांत अशें साबार आसा न्ही गे. कुटुंबांत कितेंय एक गरज जायचे जाल्यार 1-2 दुखां कळयल्यार जालें. आं जायत वच तिशीन काणकोण वच म्हणून जाता. फेवर आमचे ग्रांटेड जातात. तशें तामाशान हांव उलयना. हांव सांगता, दुखां म्हणलें एक हातेर इंग्लिशान म्हणटात पर्सुएजन. पर्सुएजन म्हळ्यार कोणायकी आमी बोळ करयेत, कोणायकी आमी शिक्षा दिवयेत, कोणायकी आमी वत्ताय करयेत. तें कांय करिनासतना एका व्यक्तीक आमी सांगलें मानून घेवंक शकता जाल्यार, या हांव म्हाका तांगता जाल्यार ती म्हजी पर्सुएजनाची सकत. जेजूची सुवार्थ आमी तशी परगटीचे. फोर्सान, बळान, शिक्षा दिवन आनी कितें करन, एमकोंडाचे शिक्षा आसा म्हूण बेश्टावन अशें सांगचें न्ही. पर्सुएजन. आनी पर्सुएजनाचे भोवसड बळ आसा मनशाच्या दुखांनी. भोवशा सांत मोनिका एक आवय जावन आगोस्तिनाक पर्सुएड केल्लें मागणें खंडीत. दुसरें तिच्या दुखांनी. आनी हे हातेर तुमी सगळ्यांनी चडावत स्त्रियो आवयो आसात, तुमचें कर्ण घेजे आनी त्या मुखांतर जी तें सेवा तुमी करूंक आसा, ह्या करतात ती बऱ्या तरान करयेत. आगोस्तिना विशांत, मोनिका विशांत जालें. कुटुंबाची आत्मिकता, ह्या आध्यात्मिकता म्हणटा. आध्यात्मिकता म्हळ्यार एक कन्नडा शब्द. आमी कोंकणींत आत्मिकता म्हणयेत. कुटुंबाची आत्मिकता म्हळ्यार कितें? एक कुटुंब देवाची खुशी आपल्या जिणयेंत कशें पाळटा, ती कुटुंबाची आत्मिकता. भोव सोंप्या उतरांनी. देवाची खुशी एक कुटुंब आपल्या दिसपडत्या जिणयेंत कशें जियेता, ती त्या कुटुंबाची आत्मिकता. देवाची खुशी ती कशी जाणा जावची? ताका सबार वाटो आसात. देवाचे उतार आसा, पवित्र पुस्तक आसा, पवित्र सभेची शिकवण आसा, आमचे वडील आसात, आमच्या कुटुंबाचे सांदे आसात. हांचे मुखांतर मात्र न्ही, भायल्या लोकांतावन, परिस्थितींतावन, सन्निवेशांतावन, गणितांतावन, वस्तूंतावन आमी देवाची खुशी जाणा जावयेत. आज तुमी मिसाक उपरांत मिसांत भाग घेतल्यात आनी आयचें देवाचें उतार अशें आसा, तूं तुज्या घरा संभ्रमांक जेवणाक आपयतना तुज्या सैऱ्यांक आपयनाका, तुज्या इश्टांक आपयनाका, तुज्या भाव भयणींक आपयनाका. कित्याक म्हळ्यार ते तुका पाटी आपयतात. तुवें जेवणाक कोणाक आपयचे? जे कोणाक पाटी आपोवंक तांक ना, त्या रस्त्या देगेर बसल्यात. तुज्या घरा देगेर आसात ती बागलकोटचे एक कुटुंब, ओ थंयसर आसात कुर्डे, या तोंटे, या निर्गतीक आसात, तांकां पाटी जेवण दिवंक तांक ना.
तांकां आपय अशें सांगता. तर देवाची खुशी कितें म्हज्या जिणयेंत म्हज्या कुटुंबांत तें हांवें म्हज्या जिणयेंत कार्यगत करचें. हांवें सोंप्या उतरांनी सांगलें कुटुंबाची आत्मिकता म्हळ्यार कितें? देवाची खुशी म्हज्या कुटुंबा जिणयेंत कशें हांवें कार्यगत करची, ही कुटुंबाची आत्मिकता. आमोरीस लेतित्सिया म्हणलें दस्तावेज पापा फ्रांसिसाचें सगळे दस्तावेज कुटुंबाच्या आत्मिकते विशयांत उलयता, लग्नाच्या आत्मिकते विशयांत उलयता. कित्याक म्हळ्यार कुटाम आरंभ जावचें लग्नांतावन. लग्न कुटुंबाचें मूळ. लग्ना शिवाय कुटाम ना. त्या देखून लग्नाची आनी कुटुंबाची आत्मिकता आमी थोडो नियाळ ताचेर करया. चड वेळ आमचे लागीं ना. थोड्या वर्सां आदीं एकलो याजक रोमाक वचून आयिल्लो म्हजे कडेन अशें म्हणटालो, ताका पाप साहेबाक भेटचो अवकाश मेळ्ळो खंय. तो एका दिएसेसीचो कुटुंबा जिविताचो डिरेक्टर, कुटुंबा जिविता केंद्राचो. तो म्हणलो हांव पाप साहेबाक मेळ्ळो आनी पाप साहेबान हांव भारत असो म्हणून आयकतना मस्त म्हाका प्रेज केलें भारताक. तुमच्या भारतांत कुटुंबा जिणी बरी आसा, कुटुंबा जिणी बरी चलता भारतांत आनी सगळ्या संवसारांत भोवशा भारतांतच लग्ना विच्छेदन वेगळा सार भोव उणें, डायव्हर्स मस्त उणें भारतांत. पाप साहेबान सांगलें. ह्या पाद्र्या बाबा बरी खुशी जाली. कॉलर ती कशें वयर केलो भारता विशयांत इतलें मतलब बरें उलयलो न्ही. पूण दुसरें सवाल पाप साहेबान विचारलें खंय त्या याजका कडेन, काजार जाल्ल्या जोड्यां पैकी कितली जोडी तृप्तेन जियेतात? सवाल फारी गुंडायेचें, कश्टांचें. लग्ना विच्छेदन भोव उणें, पूण काजार जाल्ल्या जोड्यां पैकी कितली जोडी संतोषान आनी तृप्तेन जियेतात म्हणलें सवाल पाप साहेबान विचारतना हो पाप साहेबाच्या मुदयेचो बेसा उमो काणगोन सीदा पाटी आयलो. कित्याक हाचे लागीं जाप दिवंक जाप नातली. भाव भयणीनो, आज फादर जेबीन थोड्या वेळा आदीं सांगलें, लिजनरी जावन तुमच्या जिणयेंत संतोष आनी तृप्ती आसाचे. ते दळा खरी लिजनरी म्हणटात तुमकां. आतां हांवें कोणाक म्हणी तरणाट्यांक या भुरग्यांक अळे रेपा कापुचीन वर्दी घेताय तूं म्हळ्यार तो म्हजें तोंड पळयता पयिल्लें. हांव आसून आसकुऱ्या तोंडान तृप्तेन आसल्यार ताका इल्लें धैर्य येता. म्हजें तोंड 1 मीटर लांब जाल्यार हो आसलें, म्हाका नाका म्हण ताणेंच वेता. आमच्या कुटुंबांत कुटुंबा जिवितांत तृप्ती आसा गी, संतृप्ती आसा गी, संतोष आसा गी, ह्या सवालाची जाप आमी सोदून काडीचे. आनी त्या सवालाच्या जापींत आसा आमच्या कुटुंबा जिविताची आत्मिकता. जरी तरी ह्या आमच्या कुटुंबा जिवितांत ही संतृप्ती ना, ह्या कुटुंबा जिवितांत हो संतोष ना, तर तो संतोष पाटी हाडचो कसो म्हणून आमी समजून काडचें. हांवें सुरवेर आरंभ केल्लें कोंकणी भाशेन, येदोळ मसूर हाडलें कोंकणी भाशेन. हांवें पाद्र्यापा लागीं सांगलें कोंकणी समजनातले सबार जाणां हांगासर आसात, त्या देखून हांव कन्नडांत उलयल्यार सगळ्यांक समजता. आतां हांव कन्नडांत ಮುಂದರ್ सुंगी ಎಸ್ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಭಾಷೆ, ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 20 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಕೊಂಕಣಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಗುಟ್ಟುಗಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ಮಧ್ಯೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇದೆಯೇ, ತೃಪ್ತಿ ಇದೆಯೇ, ಸಂತೋಷ ಇದೆಯೇ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ವಿವಾಹ ಆದ ದಂಪತಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆಯೇ? ಆ ತೃಪ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಪಸ್ ತರಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಚಿಂತನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದ ಆರಂಭ ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ವಿವಾಹಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತವೆ? ಒಬ್ಬ ತರುಣ ಒಬ್ಬ ತರುಣಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿ, ಉಳಿದವರನ್ನು ಯಾರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು. ಯಾರು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಆದದ್ದಲ್ಲ, ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ನಿಂದಲೂ ಯಾವ ಆಮಿಷದಿಂದಲೂ ಮದುವೆ ಆದದ್ದಲ್ಲ, ಪರಸ್ಪರ ಮೆಚ್ಚಿ ಮದುವೆಯಾದದ್ದು. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ, ಇವರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆದ ಮದುವೆ, ಪರಸ್ಪರ ಮೆಚ್ಚಿ ಆದ ಮದುವೆ 1, 2, 3, 4, 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿನ ಸಂತೋಷ, ಆನಂದ, ತೃಪ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ? ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಕುಟುಂಬದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ಇದನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏನೋ ಎಲ್ಲೋ ತಪ್ಪಿದೆ. ಪೋಪ್ ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರು ಅಮೋರಿಸ್ ಲೆತಿತ್ಸಿಯಾ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ. ಪ್ರೀತಿಯೇ ಕುಟುಂಬದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಇದೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪರರ ಪ್ರೀತಿ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಿಗಿಡೋಣ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ. ಪರರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಹಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, ಪತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತಿಯು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಮದುವೆಯಾದವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಬುದ್ಧರು, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು. ತರುಣರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಏನೋ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸೋದು, ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಳಿಸೋದು. ಆದರೆ ವಿವಾಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಗೆ ನೀಡೋದು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಕೂಡ ಉಳಿಸದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀಡೋದು. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೇಹವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗ. ಇದು ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತಿಯು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ಮಧ್ಯೆ ಅತೃಪ್ತಿಯು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ, ಪುರುಷನ್ನ, ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದು, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಯಾರೂ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ದೊಡ್ಡದಾದ ವರವನ್ನು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಈ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ, ಸಂತೋಷ, ಆನಂದ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅತೃಪ್ತಿಯು ನುಸುಳುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಪ್ರಥಮ ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರೀತಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು, ಪಿತದೇವರು, ಈ ತ್ರಯೇಕ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರೇ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತ್ರಯೇಕ ದೇವರು ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ. ಎರಡನೆಯ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಪೂಜೆ, ಪುನಸ್ಕಾರ, ಈ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರರ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿರೋ ಆಯುಧಗಳು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಸಂಬಂಧವು ಆಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಆಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಾವು ಆಚರಿಸುವ ಬಲಿಪೂಜೆ ಏನದು? ಬಲಿಪೂಜೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ದೇವರ ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ? ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಇವರಲ್ಲಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ತನ್ನ ಸ್ತ್ರೀಗಾಗಿ ಸಕಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ತನ್ನ ಪುರುಷನಿಗಾಗಿ ಸಕಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆ, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಎರಡೂ ಕೂಡ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರತೀಕಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ದೇವರು ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕುಟುಂಬದೊಡನೆ ಸಂವಾದವನ್ನು, ಸಂಬಂಧವನ್ನು, ಸಂವಹನವನ್ನು ನಡೆಸೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ. ನಾವು ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು, ಯಾವ ಕುಟುಂಬ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತದೋ ಆ ಕುಟುಂಬ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸತ್ಯ. ಅದು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸತ್ಯ. ಇದು 21ನೇ ಶತಮಾನ ಆಗಸ್ಟ್ 28ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಕೂಡ ಸತ್ಯ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ ಟಿವಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಮೊಬೈಲ್, ವಾಟ್ಸಪ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಆಗಲೂ ನಾವು ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಗಾಳಿಯಿಂದ, ನೀರಡಿಕೆ ಆದಾಗ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ನೀರನ್ನೇ, ಹಸಿದಾಗ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಅನ್ನವನ್ನೇ. ಏನೂ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಹಾರ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪೋಷಣೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಂದು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಮತ್ತೆ ಬರೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾನೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯುಸಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯುಸಿ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ಅವರು 4 ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ 2 ಮಕ್ಕಳು, ಅವರು ಗಾಡೀಲಿ
ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಪಸರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಜಪಸರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಡ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮನಸ್ಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ, ಮನಸ್ಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ. ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವಾದ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇರಬೇಕು. ಮೂರನೆಯ ಅಂಶ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಮೂರನೆಯ ಅಂಶ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾದದ್ದು. ಒಬ್ಬ ತರುಣ ಮತ್ತು ತರುಣಿ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಆದವರು. ಆ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಮೊದಲು ತರುಣ ತರುಣಿ ಕಳಿಸೋ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಇವರೆಲ್ಲ ಕುವೆಂಪು ಥರ ಬೇಂದ್ರೆ ಥರ ಕವಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳೋ, ನಿನ್ನ ಮುಂಗುರುಳೋ, ನಿನ್ನ ಮೂಗೋ, ನಿನ್ನ ಕಿವಿಯೋ, ಏನೇನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಮದುವೆ ಆದಿ 1, 2, 3, 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಮಾರಿ, ಶೂರ್ಪನಖಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಇನ್ನೇನೋ ಏನೇನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕವಿ ವಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿ ವಾಣಿ ಹೇಗಾಯಿತು? ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವಿವಾಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಇರಬೇಕು. ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡೇ ಮದುವೆ ಆಗೋದು, ವಿವಾಹ ಆಗೋದು. ಆದರೆ ಈ ವಿವಾಹ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ಪರಸ್ಪರ ಎಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ, ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋ ಗುಣ ನಾಶವಾಗಬಾರ್ದು, ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಬಾರ್ದು, ಅದು ಬೆಳೀಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಪತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಈ ಅಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾದ ದಿನದಿಂದ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷ ದಿನ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬೇಯಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಇವನಿಂದ ಒಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಊಟ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಂತ ಒಂದು ತೇಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಒಂದು ಮಾತು, ನೀನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಅಮ್ಮ ನಾಳೆ ದಿನ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ದಿನ ಆ ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲ ಉಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಮಧುವಣಗಿತ್ತಿ ಥರ ಕಾಣ್ತೀಯ ಅಂತ ಗಂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಅವಳು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಎಳೆಗೇಣು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅವಳು ನನಗೊತ್ತು, ನನ್ನೊಬ್ಬಳು ಕಸಿನ್ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ಏನಾದರೂ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಗಂಡ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇವಳು ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಉಳಿದವರ ಯಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಬೇಡ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಬೇಕು, ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಬೇಕು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತದೆ? ಈ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪುರುಷ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಇಡೀ ದಿನ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಏನೇನೋ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಲವರು ಗಲ್ಫಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಗಲ್ಫಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಟ್ ಬೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಡೋ ಈ ಒಂದು ಗಂಡಸನ್ನ, ಈ ಕುಟುಂಬದ ಪುರುಷನ್ನ, ತಂದೆನ ಒಂದೆರಡು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಈ ಸ್ತ್ರೀ ಇಡೀ ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ, ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲು ಆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಹೇಳಲು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು, ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಬಹಳ ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಆಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುರುಷರು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಏನಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಿದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರೋದು, ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಮಾಡೋದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಈ ಆಯಾಳಂತೆ ದುಡಿಯೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇಂಥ ಒಂದು
ವಿದೌಟ್ ಎಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲು ಹೋಗಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಮುಗೀತಾ ಬಂತು. ಅದರಿಂದ ಹೇಳೋದು, ಈ ಕೆಲವು ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಾತು, ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ, ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಕುಟುಂಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ 3 ವಿಷಯಗಳು: ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್. ಈ 3 ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊನೆಗೊಳಿಸೋ ಮೊದಲು ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವ ಕುಟುಂಬ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೋ ಆ ಕುಟುಂಬ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಾಳ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 3 ಇಂಥದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾವ ಕುಟುಂಬ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಭುಜಿಸುತ್ತದೋ, ಊಟ ಮಾಡ್ತದೋ, ಆ ಕುಟುಂಬ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಾಳ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮದೇ ಕುಟುಂಬ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ನೀವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಒಂಥರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಥರ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಊಟ ಮಾಡೋದು. ನಿಂಗೆ ಬೇಕಾಗ ನಿನಗೆ, ಇವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದವಳಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಮಾತ್ರ, ಮೀನಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿದೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪರಿಪಾಠವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3ನೇದು, ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮನೋರಂಜನೆ ಪಡೀತಾರೋ ಆ ಕುಟುಂಬ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನೊಬ್ಬ ಮಾಧ್ಯಮ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕುಳಿತು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದರ ಮೌಲ್ಯ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ತನ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ನೋಡೋದು, ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ, ಇಂಥ ಪರಿಪಾಠ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ, ಸಂತೋಷ ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಭಾನುವಾರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಐನಾಕ್ಸ್, ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ ಇದೆ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದವರು ಹೋಗಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಒಂದು 4ನೇ ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾವ ಕುಟುಂಬ ಜೊತೆಯಾಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೋ ಆ ಕುಟುಂಬ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಾಳ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ BP, ಡಯಾಬಿಟಿಸು, ಇನ್ನೇನೋ ಅರ್ಥರೈಟಿಸು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ವ್ಯಾಯಾಮ ಯಾವುದು? ವಾಕ್ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ವಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ವಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಆ ವಾಕ್ ಮಾಡೋ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಮಾತನ್ನು ಹಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತತೆ ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ 1 ಗಂಟೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಕಡೆ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಆಯಿತು, ಈ ಕಡೆ ವ್ಯಾಯಾಮನೂ ಆಯಿತು, ಈ ಕಡೆ ಮಾತುಕತೆನೂ ಆಯಿತು, ಈ ಕಡೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಯಿತು. ನಾನು ಉಡುಪಿಲಿ ಬಹಳ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಫುಲ್ಲು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಕೈ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಂಥ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು, ಪರಿಪಾಠಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ, ಸಂತೋಷ, ಆನಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದದಲ್ಲ, ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿದ್ದದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳ ಮೂಲಕ, ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಟುಂಬಗಳಾಗಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಕೇಂದ್ರಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಂತೋಷದ ಆಗರವಾಗಲಿ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆಶಯ.
ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರುಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕುರಿತು ಕೊಟ್ಟ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೀತಿ, ತಾಳ್ಮೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮತ್ತು आत्मीक डिरेक्टर बा फ्रांसिसान बापांक उटासाची काणी दिवचे खातीर आता लिजनाची कार्यदर्शी बहीण जानेट डिसोजा वर्दी मंडन करतली. देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तां. मोरयेचें लिजन मंगळूर कमिसियम. मोरयेचें लिजन म्हळ्यार मोरयेचें सैन. तो एक पवित्र स्थान घेतिल्ल्या कथोलीक असो भक्तीक मेळ. मोरयेच्या लिजन असो घडणार जावन आसा फ्रँक डब आनी पयली प्रेसीस स्थापन जाल्ली 1921 इसवेन सप्टेंबराच्या 7 तारखेर आयर्लंडाच्या डब्लिन शहरांत फ्रांसीस रस्त्यार वैरा हाऊस म्हणल्या घरांत मोरयेच्या लिजनरीची नांवां पयले फावटी पट्टेर दखल जाली. थोडो काळ ह्या संघाक काकोळटीचो सायबिणेचो मेळ म्हूण नांव पडलें. सगळ्या काळजान देवाच्या मायेचें भक्तीपण आदरचें जावन आसा लिजनाचो शेवट. मंगळूर दियेसीजेन मोरयेचें लिजन मंगळूर कमिसियम मोरी पवित्र आत्म्याची पोतीन म्हणल्या नांवा खाल आपलो वावर करन आसा. बाब फ्रांसीस डिसोजा आमच्या लिजन कमिसियमाचे मंगळूर दियेसीजेचे आत्मीक डिरेक्टर जावन आसात. 1954 इसवेन बहीण एनी पिंटोच्या अध्यक्षपणा खाल मंगळूरांत लिजन प्रारंभ जालें. प्रस्तुत भाऊ नवीन डिसोजा हे मंगळूर रिजन कमिसियमाचो अध्यक्ष जावन आपली सेवा दिवन आसा. प्रस्तुत मंगळूर दियेसीजेन 19 प्रेसिदी, उडपी किवऱ्यान 14 प्रेसिदी, बेळा किवऱ्यान 10 प्रेसिदी आसात. मंगळूर लिजन कमिसियमाची जमत हर एका म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा सकाळीं 10:30 वरार बेंदूर मिटींग सलान चलोवन व्हरता. हर एका वर्सा मार्च म्हयन्यांत आजचीस कार्य मांडून हाडटा. 3 वर्सांक एक फावटी लिजन काँग्रेस चलोवन व्हरता. सर प्रेसिदी संगता मेळून लिजन कमिसियमाचे वार्षिक कार्य हर एका वर्सा ऑक्टोबर वा नोव्हेंबर म्हयन्यांत आचरण करता. तशेंच हर एक प्रेसिदी तांच्या पिरगजेन वार्षिक कार्य चलोवन व्हरतात. लिजनरीचो वावर घर पिडेस्तांचे भेट, आस्पत्रे पिडेस्तांचे भेट, अनाथ आश्रयाक भेट, इगर्जेन सेवा, पिडेस्तांची साखरे, लितुर्जी मांडून हाडचें, आयताराचें क्रिस्तांव शिक्षण शिकोवचें, मोर्न न्हाणोवचें, प्रायस्तांनी पिडेस्तांच्या घराक पावचें, गरजांक पावचें आनी इतर सेवा आमी दिवन आसा. लिजनाचे मुख्य मागणे जावन आसा कातेन मागणें. मोरी माय लिजनाची राणी आनी आमची शारोती आनी सर लिजनरी भाऊ भयणी खातीर आपल्या पुता लागीं विनंती करूं मागया. सर्वांक देव बरें करूं. मंगळूर लिजन कमिसियम कार्यदर्शी बहीण जानेट डिसोजा. देव बरें करूं. आतां उलो दिता सेनेटसचो लिजन सेक्रेटरी बँगलोरतान आयिल्लो आमचो भाव SP डेविड. तांणी तांची बोगणां आमच्या मुखार दवरूं. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Respected Father Francis D'Souza, Comitium office bearers, and all the legionary members, good morning, all of you. Mary is our mother, that's the topic. I will take only a few minutes to speak. Dear friends in Christ, glory to God in the highest and peace to his people on earth. Who is Mother Mary? Definitely all will say the answer. Mother Mary is the mother of universe. Mother Mary is our mother.
When God wanted to redeem the world, He chose Mary, a virgin who was the daughter of Anne and Joachim and was engaged to Joseph. When God sent the angel Gabriel to Mary, the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, you have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end." Mary accepted the will of God humbly. "Here I am, the servant of the Lord. Let it be with me according to your word." By accepting the will of God, she became the mother of God. By embracing the passion in the birth of Christ as well as in the death of Christ Jesus, she becomes the mother of the universe. We find in the Bible how she helped people in the time of their need and trouble. Firstly, when Elizabeth was conceived and heard it from the angel Gabriel, she hurried to the hill country of Judea and stayed with her about 3 months and helped her. Secondly, miracle at Cana. In wedding celebration, when they ran out of wine, Mother Mary told him, "They have no more wine." In the beginning, Jesus said, "That's not our problem." But our mother said, "Do whatever he tells you." And the first miracle of the Lord happened because of the intercession of our Mother Mary. 6 jars of water became the best wine. Each jar had 75 to 115 liters of wine. Thirdly, during the Passion of Christ, she too was accompanying the Lord. More than the suffering of the Lord, the suffering she underwent by seeing her Son, whom she loved and cared, was butchered, paraded with the cross like a criminal, and nailed in the cross and put to death on the cross. By seeing this, she should have suffered more than our Lord. When Jesus was on the cross, when he saw his mother standing, he said to her, "Mother, here is your son." And he said to his disciple, "Here is your mother." Therefore, our mother is the mother of the universe. Apart from these examples from the Bible, there are umpteen number of examples I can give, and people are aware about the miracles of our mother in all the shrines and churches all over the world. Lakhs and lakhs of people today go to Lourdes, France, to receive her grace and blessings, because still she understands and cares for the people. Lakhs and lakhs of people go to Velangani, Tamil Nadu, to receive her grace and blessings, because still she understands and cares for her people. Kudalape, Shivajinagar, Pundi, Yelakurichi, the list goes on. Mother Mary, in all her apparition, told us to do 2 things. One is to pray, other one is to do the penance. As we are her children, let's try to do these 2 virtues in our lives. We can experience the miracle in our lives. With the maternal love and hope, when we go to Mother Mary, she never leaves us abandoned. As Saint Bernard says, "Following her, you stray not. Invoking her, you despair not. Thinking of her, you wander not. Upheld by her, you fall not.
Shielded by her, you fear not. Guided by her, you grow not weary. Favored by her, you reach the goal. Let's remain in her love and live like her children. Thank you. थँक्यू ब्रदर. आता हांव आमच्या आत्मीक डिरेक्टरान आमच्या सांगाता तांचो भरपूर वेळ पसार करून आयिल्ल्या बँगलोरच्यान आयिल्ल्या ब्रदर क्रिस्टीराज वायस प्रेसिडेंट ऑफ सेनेटर्स ऑफ कर्नाटका, ब्रदर SP डेविड सेक्रेटरी सेनेटर्स ऑफ कर्नाटका, सिस्टर फिलोमिना प्रेसिडेंट ऑफ फातिमा माते, त्या गायकी उगडासाची काणीक दिवन मानकरीचे म्हूण विनंती करता. थँक्यू. आतां आमचो टायम इल्लोसो उणें आसल्यान हांव आतां आत्मीक डिरेक्टर बापांक मिसाच्या पयलेंच हांगा आमी सेवंकेच्या जेवणाचेर बेसांव घालूंक मागता. हांव जेवणाचेर मागणें म्हणून मिसाक तयारी करून घेता. दयेकरून उबी रावा, मागीर वोट ऑफ थँक्स आसा. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्गींच्या बोमोगाळ बापा, आयच्या दिसा आमी तुका दिन वसतां आनी तुवें आमचेर वतिल्ल्या सर कुरपे देण्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता. लिज्यान मोरयेचें लिज्यान शेतां महोत्सव आचारूंक तुवें आमकां सगळ्यांक कुरपे देण्यान बरल्या, ह्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता. आनी थोड्या वेळान आमी घेवचें जेवण जावन आसा, आमकां घटाय दिवचें तसलें. आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आमी सगळ्यांनी बरी क्रियात्मक लिजनरी जावन वावरूंक ह्या जेवणा मारिपात तूं आमकां घटाय दिताय, बोळ दिताय. ह्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता. आमी घेवच्या जेवण जाचेर जें बेसांव घाल आनी हें तयार केल्ल्यांचेर आमचेर जें बेसांव घाल. ह्या जेवणा मारिपात आनी आमी चड घटायन तुज्या राजा खातीर वावरूंक तूं आमकां कृपा दी. हे मागणें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. दय करून बसा. देव बरें करूं फादर तुमकां. आमचो आत्मीक डिरेक्टर ह्या कार्याक जायतें वावर केला ताणें. ताजो पाठिंबो आमकां नातलो तर हें कार्य इतलें बऱ्या रितीन जातें ना. आतां हांव आमच्या प्रेसिडेंटा लागीं काणीक दिवचें म्हणून उपकार मानता. थँक्यू फादर. ह्या कार्याचे यशस्वीक वावरल्यास उपकार आठवूंक मुखार येता कमिसेमाची प्रेसिडेंट वायस प्रेसिडेंट भयण विल्मा सांतीस. आज हांगासर हजर असल्या सर्वांक मोरयेच्या लिजीन संध्या तर्फेन धन्यवाद पाठवूंक हांव तुमचे मुखार हांगासर उबी आसा. पयल्या सुवातेर धन्यदेवाक अर्घ दिवंक फावो, कित्याक ताणें आमकां हो दीस फावो करून आमच्या ह्या कार्याचेर आशिर्वाद घालून बऱ्यान जायशें केल्ल्या खातीर. इजय फिरगसाचे विगार मानाधिकबा JP सल्डाना, तुमी आयचे कार्य करूंक आमकां प्रेरण न्हय आसता सरी तुजो सहकार दिल्ल्या खातीर, तशेंच अर्थ बरें मोरेश्यो संदेश दिवन संतोश केल्ल्या खातीर तुमकां देव बरें करूं. सेवक पत्राचे संपादक फ्रात केतन लोबो, तुमी आमच्या उल्याक पाळो दोन कुटुंबा विशयी संदेश दिल्या तुमकां देव बरें करूं. हे कार्य यशस्वी रितीन मांडून हाडल्या आमच्या लिजीन कमिशन असो मंगलोर दिवचो आत्मीक डिरेक्टर जावन मानाधिबा फ्रांसीस डिसोजा तुमकां देव बरें करूं. I would like to express my gratefulness to Brother David, Senators of Karnataka, Brother Kristraj, Vice President of Senators of Karnataka, and Sister Philomena, President of Fatima Mate Commission Bangalore, for coming and joining in our celebration and making our day joyful by your presence. Once again, I thank you all. Mangalore Commission Adhyaksh
भाऊ नवीन डिसोजा तुम्ही आयल्या सर सेरा स्वागत केल्या तुमकां देव बरें करूं. प्रार्थना डान्स केल्या लूड सेंट्रल इस्कॉलाच्या भुरग्यांक एस्टेर अँड एरिका तशेंच तांच्या हाव बापायक आनी बेंदोर प्रसिद्धीच्या संध्यांक गायन केल्ल्या खातीर देव बरें करूं. वर्दी वसल्या कमिशनाच्या कार्यदर्शी जेनेट डिसोजाक देव बरें करूं. वॅक्सेल दान दिल्या वलेन्शिया प्रेसिडेंटच्या लीना डिसोजा आणि तशेंच फळार दान दिल्या पालदाने प्रेसिडेंटच्या वायलेट पिंटो. साऊंड सिस्टम मोदकसून दान दिल्या बोंदेल प्रेसिडेंटच्या एका लिजनरी सन्यांक तशेंच पैस्ता नवले आयल्या उडपी आनी बेळ्या गिरोच्या लिजनरीक आनी पुत्तर प्रेसिडेंटच्या सर सन्यांक तशें हांगासर हजरसच्या सर लिजनरींक देव बरें करूं. आयचे कार्य बऱ्या तरेन सोबयल्या पालदाने प्रेसिडेंटच्या कार्यनिर्वाहकी मिसेस एलेन लोब तुमकां आमी सर्वांच्या नांवेन देव बरें करूं म्हणटा. आनी प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन सहकार आमकां सबारजांनी सहकार दिला. कोणाचेच नांव काडिनासतना हांव सर्वांक एकच उतरान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. देव बरें करूं. भयण विल्मा तुमकां मोगाचें न्हू. आयच्या शताब्दी संदर्भार मोरये मुखार देवान आमचे तें केल्ल्या सर उपकार अर्गां जावन आतां आमी पवित्र मिसाचें बलिदान बिजे इर्गजेन पेटयतले. हांव ह्या मिसाच्या बलिदानाक भोवमानादीक मोन्सिंजोर बाप मॅक्सिम नोरोना प्रधान याजक जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयतले. मिसा उपरांत परत आमी सर्व आनी कड्डाय जावन हांगासर येवन जेवणां सांगाता मेळचें. मिसाचें बलिदान लायव्ह टेलिकास्ट आसल्यान सर्व आनी तुमकां मनात करून दवरले जाग्यार तुमी बसचें. काणीक कोणी हाडल्यात फाटल्या सायडीक थंय 2 मेजां मांडून दवरल्यान थंय दवर न्हू केदाळाक काणीक मुखार व्हरची म्हूण तुमकां सांगतले. आनी ह्या कमिसेमाचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष कार्यदर्शी सेक्रेटरीन प्रधान याजका समेत वॅक्सेल घेवन इगर्जेच्या मुखल्या दारवाट्यान मिसाक मुखार येवचें. सोमेस्तांक देव बरें करूं. मोगाळ भाव भयणीनो, तुमकां समेस्तांक ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानाक स्वागत करता. आज आमचे मंगळूर दिवसेन आमकां लिजनरी भाव भयणी संतोश असो तशें संभ्रम असो दीस. आमी आज आमच्या लिजनाचो शतमानोत्सव आचरण करता आनी देवान आमचेर ओतिल्ल्या कृप्या देणा खातीर सरेस्पराक अर्गां दीन वचता. 1921 वर्सा सप्टेंबर 7 डब्लिनाच्या आर्च दिवसेन मनीस फ्रँक डब म्हणल्या लायक मुखेल्यान बाप मायकल तोराचे मार्गदर्शनाखाल सुरू केल्लें मरयेचें लेजन आज अख्ख्या संवसारार तिचे मिसाव करून आसा. मोरी मायेच्या मंताकाल सोलोन आसचे मोरयेचे लिजन आमच्या दियेसीजंतल्या जायत्या फिरगसांनी कार्याळ सेवा अर्पिता. आमच्या दियेसीजन मोरयेचे लिजन सुवात करून इजय, बेंदूर, वालेन्शिया आनी पुत्तूर इगर्जांनी 500 वर्सां सांपयल्यान. ह्या देण्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया. देवान दिल्ल्या देवादीन जाल्ल्या सर आत्मे डिरेक्टर बापांक तशें लिजनाच्या संद्यांक आमी सस्तसो विशय मागता. मुखल्या वर्सांनी मोरयेच्या लिजनाचो मिसाव मोरये मायेच्या मंताकाल निरंतरी मुखारून असो म्हणून आमी मागता. ह्या मिसाचे पवित्र बलिदानाचे प्रधान याजक आसचे आमच्या दियेसीसचे विगार जनरल मोन्सिंजर मॅक्सिम नोरोना बापाक तशें साबेटणीकरच्या याजक बापाक आमी स्वागत करता. आयची देवस्तुती खालती जावन सोम्याच्या रसान परती जावंक उलो दिता. जेजू देवाचो पूत तरी खालतो जावन मनशाचें रूप घेवन ह्या संवसारी आयलो अशें आम्हा सर्वांक खालतो जावंक ताणें उलो दिलो.
जेसू पर्यंत कलतेपण आमचे ते रुता जावं देवाचो आदार मागया. आतां आमी प्रवेश गिताक उबे रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या दिसाचो महत्व आमी येदोळसो जाणा जाल्या. मोरयेच्या लिजन ह्या अपोस्तोलीक मेळाक 100 वर्सां समच्या संदर्भार आनी येदोळस आमी आयकल्या प्रमाणे आमच्या येस जयंती 55 वर्सां संपयल्ले लिजन 4 गजांनी आसले उल्लेख केले आमी जाणाव. ह्या फाटल्या 100 वर्सां खातीर आयच्या दिसा आमी अर्गां दिवन सर्व लिजनेस्तां सांगाता आयल्या आनी आमकां सगळ्यांक आसा उत्तीम देख मोरयेची. आनी त्याच प्रमाणे आयच्या साद्या काळाच्या 22व्या आयताराची देवस्तुती तसलोच एक संदेश आमकां दिता खालतेपणाचो. मोरयेन खालतेपणान आपूण सोम्याची चारणदाशी म्हणलें आनी त्या प्रमाणे सोम्याची सेवा केल्ली. आनी हर एक लिजनरिस्त मोरयेच्या देखीन खालतेपणाची मागण्याची जिणी आदारण आपल्याच स्वंत पवित्रपणाक कारण जाता आनी देवाक अर्गां होगळाप दिता. आनी हो अर्गां होगळाप संदर्भ आज आमी परत प्रत्येक तरान संभ्रमतांव 100 वर्सां खातीर देवाक अर्गां दिवन आनी हे मिसाचें बलिदान देवाक अर्गां जावन भेटोवच्या ह्या वखदां आमची पातकां आमी वळखून घेवया. नितळ मनान शुद्ध काळजांनी बलिदान भेटोवंक आतां आमी आमकांच आयती करया. आमच्या पातकांच्या बॉक्सांनी मोगन आमी सांगता म्हणया. हांव पातकी सरपदवदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं बातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडा अपराध. ह्या बसत बगेवन सदां सांवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाधिकाराक म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्व संपूर्ण देणी तुजे तावन उपजातात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती सडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पोसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मायपासान बाळगून दवर. आमच्या सोमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सोमय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सिरकाच्या पुस्तकांतले वाचप. म्हज्या पुता, तुजें काम खालतेपणान कर आनी लोक दान धर्म करतल्या मनशाचो मोग करता त्या प्राज तुजो चड मोग करतलो. जितलो तूं व्हड तितलो तूं ल्हानविकायेन चल आनी सरेस्पराची कृपा तुका मेळटली. कित्याक सरेस्परची पदवी भोव व्हड, तरी कालत्यांनी दिल्ली महिमा तो मानून घेता. गर्विश्ट काळजाचेर कश्टांचो भार पडटा, पातकी पातकांचेर पातक दाळटा. गर्विश्ट मनशाचे पिडेक वखद ना, कित्याक खोटेपणाच्या जडान ताचे भितर पाळां घेतल्यांत. शाण्या मनशाचें काळीज ओपारी नियाळटा. शीत दिवपी खाण शाण्या मनशाची आशा. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. तुझ्या उदार मोलान देवा, दुबळ्या धाकट्या एक पिढा तुवें बांदला. तुझ्या उदार मोलान देवा, दुबळ्या धाकट्या एक पिढा तुवें बांदला. पुण्यदिवो देवाचे सदरे मुखार संतोषता. आनंदान गितां गायनांनी म्हणून नाचतात उरता. देवा गितां गाया, ताच्या नांवाक स्तुती करा. सर्वेस्परताचें नांव ताचे मुखार उल्हास करा. तुझ्या उदार मोलान देवा, दुबळ्या धाकट्यांक एक पिढा तुवें बांदला. आपल्या पवित्र मंदिरान रावता तो देव. अनाथांचो बापाय आनी विधवेचो आदार जावन आसता. एक सुर्यांक रावो तो बिठार दिता. कैद्यांक सुरखां दिवन सुकेस करता. तुझ्या उदार मोलान देवा, दुबळ्या धाकट्यांक एक पिढा तुवें बांदला. देवा तुझ्या उदारपणान येतेच पावस तुवें धाडलो. करपणकार जाल्लो तुजो स्वंत गांव नव्यान सुफळ केलो. थंय तुजे पदचें बिठार बांदलें. तुझ्या उदार मोलान दुबळ्या धाकट्यांक म्हूण तुवें कायार केलें. तुझ्या उदार मोलान देवा, दुबळ्या धाकट्यांक एक पिढा तुवें
हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचा. तुमी इस्रायल घरांबरी कुडीच्या विश्वांनी पारखवेत जातसल्या वस्तूंक लागीं सरोंक ना. ती सिनाई पर्वता मुखार उबी जाली. उज्याचें आकटें, दाट काळोख, मोडांची सावळी आनी वादळ तांणी पळयलें. तुत्तुरेचो आवाज आनी तरतरावपी उतरांचें गर्जनें आयकलें. ती उतरां तांणी आयकतच तसलो संदेश आपणाक आनीक नाका म्हणून ती प्रार्थी लागली. पूण तुमी सियोन पर्वताक, जिवंत देवाच्या शहराक, सर्गींच्या जेरुजलेमाक लागीं सरल्यात. थंय मेजूंक जायना देवदूत परबेच्या दबाज्याक जमल्यात आनी सर्गार नांव दखल जाल्लीं मालगडी भुरगीं जमतेक एकठांय जाल्यान. सर मनशाची जडटी करतेल्या देवा हुजीर आनी संपूर्ण केल्ल्या बऱ्या मनशांच्या आत्म्या समकर तुमी उबी जाल्यात. नव्या सल्ल्याच्या मध्यस्था जेजूसी आनी आबेलाच्या रक्ताप्रास अदीक अर्थाच्या शेणायल्ल्या रक्ताशी तुमी आयल्यात. देवाचें उतार हें. देवाचें उपकार. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. एक साबत दिसा जेजू फारिजेवांच्या एका मुखेस्ताच्या घरात जेवणाक गेल्ले कडेन सक्कडी ताका फारोत करनासले. जेवणाक आपयलेले सैरे आपणाक पयल्ल्यो आनी वयल्यो बसका विंचून काडटात तें पळोवन जेजू तांचे लागीं एक ओपार दिवन म्हणा लागलो, तुका कोणी काजाराक आपयस जाल्यार तूं वचून पयल्या जाग्यार बसनाका. एका वेळा तुजेवरनी चड मर्यादेच्या मनशाक ताणें आपयला जायत. तो वळू तुमकां दोगांयकी आपोवन दिल्लो गोरसो येसमाण येवन जागो हाका संदी म्हणून तुका सांगीत जाल्यार तुका लस जातली आनी तुवें निमाणो जागो गेजय पडटलें. देखून तुका जेवणाक आपयलां थंय वेताना निमाण्या जाग्यार बस. तो तुका आपोवन दिल्लो येवन तुका सांगतलो, इस्ता वयर वचून बस. तेदमा सांगाता बसल्या सर ओवळ्या मुखार तुका मान जातलो. आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो आनी आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. उपरांत आपणाक जेवणाक आपयलेल्याक तो सांगूंक लागलो, तूं कोणायकी बऱ्या पाल्याक आपयतना तुज्या इश्टांक जावं भावांक जावं तुज्या सैऱ्यांक वा तुज्या ग्रेस्त शेजाऱ्यांक जावं आपोवंक वचनाका. कित्याक तुवें आपयल्ले बरी तेय तुका आपयतले आनी तुजें ऋण फारीक करतले. पूण तूं जेवण करताय जाल्यार दुर्बळ्यांक
पांगल्यांक तोंट्यांक आनी कुड्यांक आपय. तोळ तुजें रून फारीक करूंक तांचे लागीं कांय ना म्हूण तुका संतोश जातलो. नितीवंतांच्या जिवानपणा वेळी तुवें दिल्लें तुका फाटी मेळटलें. देवाचें उतर ये. वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या रिजान रिस्तानो आनी मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, सद्या काळाचो 22वा इतार आनी ह्या इताराची देवस्तुती अपुरबायचो संदेश खालतेपणाचो आमचे मुखार दवरता. सांगाताच असलो एक संदेश आज हांगासर आमी संभ्रमच्या मरियेच्या लिजनाच्या अपोस्तलीक मेळाचो सुरवातेचो 100 वर्सांचो जुबलेव आमच्या दियेसीजेंत आनी सांगाताच हो सम्मेळ सोलोवच्या वखदां एकामेका थाळ पडचे म्हण आमी म्हणासय. खालतेपणा विशयान मस्त शिकोवण मस्त शर्मावी आमी आयकल्या जावंक पुरो, जायतीं निदर्शनां आमी आयकल्या जावंक पुरो, पूण हांव खंयचेंच निदर्शन उल्लेख करूंक हांव कशी वराना. जायत्या जाणांनी आपल्या खालतेपणा मुखांत्र खालतेपणाच्या शिगुणा मुखांत्र जेजूचो पाटलाव केला. जायतीं जाणां खालतेपणा मुखांत्र वर्ती जावंक पावल्यान आनी जे जेजुवाच्या सुवातेन आमकां सांगता जो कोण आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो आनी कोण आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो म्हणून संदेश जायत्यांच्या जिवनांत खरो जाल्लो आमी खंडीत जावं जाणा आसूंक पुरो. आनी ही व्हड व्हड मनशां जावंक पुरो वा घेवन मादर तेरेसा, आमच्याच राष्ट्राचो महात्मा गांधीजी जावंक पुरो, अमेरिकेचो प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंग्टन आनी जायते जाणां व्हडले मनीस व्हडल्या हुद्द्यार आसले. तांच्या सादेपणा मुखांत्र ते निजायकी मनशा मुखार मात्र न्ही देवा मुखारय वर्ते जाल्ले आमकां पळोवंक मेळटा. आमकां क्रिस्तांवांक खालतेपणाची जायतीं निदर्शनां पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटात. आमी जर परण्यासोल्ल्यातावन सुरवात केलें जाल्यार अब्रामातावनूच आमी सुरवात करया. त्या सोदोमा गांवांक देव नाश करूंक वेता आसतना अब्राम एक व्हडलो मनीस भावार्थो बापूय म्हण आमी ताका आपयता. देवान ताका विसरून काडिल्लें आनी असलो मनीस देवा लागीं म्हणटा हांव धूळ आनी गोबर सरस्परागे उलोवंक हांव धैर्य घेता. इतल्या खालतेपणाचो तो व्यक्ती आपूण कांयच न्ही म्हूण वळखून घेता. जावं पुरो जाकोब, इस्रायल लोकांक नांव आयिल्लें या जाकोबा मुखांत्र, तो एक पात्रियार्क आनी तो म्हणटा म्हाका तुज्या सेवकाक तुवें दाखयलें दायेक आनी पातयेक हांव योग्य न्ही म्हणून. जावं पुरो मैजे, इस्रायल लोकांक बसयल्या गांवच्या वाटेक मुखेलपण घेतलो. सगळे म्हजे जिणयेंत हांव एक उत्तम उलोवपी न्ही. जावं हाच्या आदीं जावं तुवें तुज्या सेवका कडेन उलोवंक सुरू केल्या उपरांत म्हजें उलोवणें सवकास सुडाळ उलोवंक कसो म्हज्यान जायना. ताणें उलोवंक आसलें फराव्या मुखार, तांच्या अधिकारी मुखार आनी असलो मनीस खालतेपणान आपूण नाफो म्हणलें वळखून घेता. नव्या सोल्ल्याक आमी आयल्यार जेजूनच स्नानीक जुवा विशयां सांगलें स्त्रियांक जल्मल्ल्या पैकी स्नानीक जुवा उपरांत व्हरतो दुसरो ना म्हणून. आनी तसो स्नानीक जुवा म्हणटा म्हजे उपरांत येता तो व्हरतो आनी ताच्या पांयांच्या वाणाचे कट सोडोवंक सयत हांव योग्य न्ही. तितल्या खालतेपणान आपलें खालतेपण तो उसारता. तो शातापाती आपल्या साकराबासो विनाती करच्याक आपल्या सेवकांक जेजू लागीं धाडिल्लो तो उसारता सोम्या तुवें म्हज्या फांक्या भितर येवचें म्हाका फावो न्ही. एक उतर सांगल्यार पुरो म्हजो साकर बरो जातलो. पेद्रू आपोस्तलांचो मुख्यस्त तो म्हणटा म्हजे सरशिलो पयसर सोम्या हांव एक पातकी मनीस. सांग पावलान सांगची उतरां ताच्या पत्रांत आमी वाचता. दोमदूतां मदें हांव कनिश्ट, दोमदूत म्हणलें नांव लेगून म्हाका फावो न्ही. आनी अशें खालतेपणाची ही आनी जायतीं हेर निदर्शनां देखी आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटात. खालतो देवाक लागीं जाता. आयच्या पयल्या बाब सेराकाच्या ग्रंथांत हांव न्हू तो ह्या वाचपान आमी आयकलें जितलो तूं व्हड तितलो तूं लालविकायेन चल आनी सरस्वतीची कृपा तुका मेळटली. आमी देवाक लागीं जातले हांव देवाच्या कृपेक वळख जातले हांव जर आमी खालतिकायेन चलता तर. आनी देखूनच तो पब्लीक आनी फारीजेव टेंपलाक मागणें करूंक गेल्लो आनी दोगांयनी मागणें केलें. पूण त्या पब्लिकानाचें पातक्याचें मागणें खालतिकायेन केल्लें खालतेपणान केल्लें तें मागणें देवाक मानवालें आनी तो देवाक मानलो जावन ताच्या घरा गेलो.
आनी अशें खालतेपणांत मुखांत्र आमी देवाक लागीं जाता देवाक आमी भोवसर लागशिल्ले जावन जियोंक शकता आनी आसा आमकां उत्तीम देख आमच्या सुसमयाची जेजू क्रिस्ताची तो खालतो जालो सांत पावल फिलिपिकारांक बरोवन म्हणटा सैमान तो देव जावन आसलो तरी त्या देवपणाच्या समाजपणाक तो लब्ध रावलो ना भगारी गुलामाचें रूप घेवन आमचे बरी तो मनीस जालो आनी खुर्साच्या त्या हीनपणाच्या मरणा पर्यंत तो खालतो जालो पूण देवान ताका वर्तो केलो वर्तें नांव ताका दिलें आनी ह्या नांवाक हर एकल्यान बागवा जायी दिंबी म्हणून तो म्हणटा आनी खालतो जावनूच ताणें शिसांचे पांय धुवन खालतेपणाची वर्ती देख आमचे मुखार तो दवरता आनी तो आमकांय ताचे बरी जावंक उलो दिता म्हजें जूं तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजें लागचें शिका कित्याक हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो जेजू तावन आमी खालतेपण शिका जाय जेजू बरी आमी खालते जाय जाय पेल्याचे पांय धुवचे तसले व्यक्ती आमी जाल्ल्या वेळार आमी तो खालतेपणाचो शेगून आमच्या जिवितांत जियेतले आयच्या सुवातेंत आमी जेजू त्या फारिजेवांच्या मुख्यास्ताच्या घरा जेवणाक गेल्लो जायते व्हड व्हड मनीस थंयसर आयिल्ले आनी भविश्यात ते सगळे आपणाक मानाच्यो बसका सोदून आसल्यो आनी थंयसर जेजू तांकां ताचो संदेश त्या संदर्भांत दिता कोण खालतो जाता की ताका देवूच वर्तो करतलो जेवणाक आपयल्या कडेन खंयच्या कार्याक आपयल्या कडेन पयलो जागो सोदूंक वचनाका कित्याक तो जागो दुसऱ्यांक अमानात केला जावंक पुरो ताच्या बदलाक तूं आक्रेचो जागो सोद आनी सगळ्या सैऱ्या मुखार तुका आपयलो तो तुका मुखार आपयतलो आनी मानाची बसका दितलो आनी तुका मान जातलो आनी ह्या रितीर तुमी खालते जाल्ल्या वेळार वर्तो जातलो म्हणलो संदेश जेजू आयच्या सुवातेंत आमकां दिता हांवें आनी एक उत्तीम देख बाकी दवरल्या पवित्र पुस्तकांत हांव आनी ती जावन आसा मोरयेची मोरी खालती जाली बडव्यान इस बिहाडिल्ल्या वेळार मोरयेन म्हळें हांव सोमयाची चरण दशी तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं आनी तिच्या स्तुती गायनांत ती म्हणटा आपल्या किरकोळ चरण दशीचेर ताणें दया दाखयली आनी ताणें गरव्यांक दुस्पटायलां उंच आसनांत हांव व्हड व्हड मनशां सकला घाल्यात आनी विनितांक वयर उबारल्यात आनी जें कितें देवान आपणा थंय केल्लें ती तेच्या स्तुती गायनांत उसारता आनी असलेंच स्तुती गायन आयच्या पयल्या वचपाचें जावन आसा म्हणलें आमी समजता कित्याक हांगासर सिराकाचो ग्रंथ म्हणटा गर्विश्ट मनशाचे पिडेक वकात ना कित्याक खोटेपणाच्या झाडान ताचे भितर पाळां रोंबयल्यांत आनी ती काडूंक भोव चड कश्टाचें आनी देखून तूं खालती कायेन चल आनी तो वळू देव तुजो चड मोग करतलो चड म्हळ्यार तितून म्हळ्यार एकलो दान धर्म करता जावं पुरो पेल्याच्या गरजांक पावता जावं पुरो तेंय गरजेचें वय पूण ताच्याकी चड तूं खालतो जाल्ल्या वेळार देव तुजो चड मोग करतलो म्हणलो विशय आयच्या पयल्या वचपांत आमकां आयकूंक मेळटा आसतना असलो एक विशय आयच्या ह्या संदर्भाक आयच्या लिजनाच्या 100 वर्सांच्या जुबल्या संदर्भार आमकां नियाळूंक फावो जाल्लो तसलो मोरयेचें लिजन अपोस्तलीक मेळ हो घडोवन सुरवात जावन 100 वर्सां आदल्या वर्सा जाल्ली आनी बेगीनच 101 वर्स हो मेळ संपयता संवसारार सुमार 170 गांवांनी 1 करोडाच्या चडीत लिजनरिस्तां ह्या मेळाचे सांदे जावन आसात आनी अपोस्तलीक मेळा पैकी आसल्या सांद्या पैकी चड सांदे मोरयेच्या लिजनांत आसात म्हणटात कुडीच्या आनी आत्म्याच्या फायद्याच्यो दयाळाच्यो करण्या मुखांत्र मोरयेच्या खालतेकायेच्या आनी मागण्याच्या देखीन मागणे आनी भाव बांदवपणान एकामेका आदार दिवन पवित्रपण जोडूंक लिजनरिस्तां आपले प्रयत्न चलयतात आनी त्या मुखांत्र देवाक महिमा दिवंक ती प्रयत्न करतात तुजें काम खालतेपणान कर आनी लोक दान धर्म करतल्या मनशाचो मोग करतल्या प्रास तुजो चड मोग करतलो म्हळी पयल्या वाचपाची उतरां लिजनरिस्तां थंय करी जातात जावंक पुरो दान धर्माचें व्हडले वावर लिजनरिस्तां करिना जावंक पुरो पूण मागण्याक आसलें बळ तांणी कडच्या मागण्या मुखांत्र ती दाखोवन दितात आनी तांचो मागण्याचो फळ पवित्र सभेक आनी सगळ्या संवसाराक आदी तावन 100 वर्सां तावन जायतो लाभलोच आसा मोरयेच्या देखीन मागण्याच्या आपल्या जिविताच्या शांतीपणा मुखांत्र देवाक महिमा दिवचो ध्येय आनी उद्देश ह्या लिजनरीच्या अपोस्तलीक मेळाचो पवित्र सभेच्या मिसांवाक ते सहकार दितात पापसाहेबाच्या बिस्पांच्या याजकांच्या धार्मिकांच्या
क्रिस्ती बावरत्यांच्या जिवानाक आनी मिसावाक व्हरतो आदार लिजानरिस्तांचो पवित्र सभेंत मेळोन उंचा आसा आनी पवित्र सभेंत ही खालतिकायची देख लिजानरिस्तां मोरयेतावन घेतात. मोरयेक आपली पात्रोन म्हणून मानून घेवन मोरये देखीन सोलोवंक आनी देवाक मानवंक ती प्रयत्न करतात. आनी ह्या लिजानरिस्तांच्या 100 वर्सांच्या जुबल्या संदर्भार दिल्ल्या उल्या प्रमाणे लिजानरी पिठांत बरशिल्ल्या कमेरा बरी तो कामीर आमकां उक्त्यान दिसना पूण त्या कामिरान कसो वावर आमकां उक्त्यान दिसता तसो प्रतिफळ आमकां दिसता. पीठ फुगता तें आमी जाणाव आनी जेजूनच दिल्ल्या उल्या प्रमाणे हर एका लिजानरिस्तान एका कमेरा बरी पवित्र सभेंत आनी सामेजेंत आपलो वावराचो प्रतिफळ दाखोवन दिवंक जाय. आनी पवित्र सभेच्या 100 वर्सांच्या ह्या चरित्रेंत लिजानरिस्तांच्या मागण्या वरवीं पवित्र सभेक जायतें बळ मेळ्ळां. जायत्या दुस्मानाच्या दाडीतावन निवारलां. सैतानाच्या दुश्टकायेतावन पवित्र सभेक निवारलां. कित्याक मागण्याक बळ आसा आनी ह्या मागण्या मुखांतर पवित्र सभेक मोठो आदार ह्या लिजानरिस्तांच्या वावरा मुखांतर पवित्र सभेक लाभला म्हूण आमी सांगत जाय. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आज तुमी ह्या 100 वर्सांच्या जुबले संदर्भार देवाक अर्गां दिता आसतना संतोष आनी संभ्रम चलयता आसतना तुमचें मागण्याचें जिवीत, तुमचें वैयक्तीक पवित्रपण, तुमच्या कुटुंबाचें बरेंपण, भावार्थी जिवन आनीक चड आनी चड जिवाळ करूंक प्रयत्न करा. परवां सप्टेंबराच्या 7 तारखेर 101 वर्स लिजानरीच्या ह्या अपोस्तोलीक मेळाक संपतात आनी ह्या संदर्भी बाबसाहेबाच्या त्या इंडल्जन्स दिवच्या विभागांतावन एक इंडल्जन्सी लिजानरिस्तांक बासायिल्लें आसा. एका लिजानरिस्तांच्या इगर्जेक वचोन आमच्या बापा सतमांता मागणें म्हणून एक बरें कुमसार जावन पातकांचे बॉक्सांनी म्हणजे इंडल्जन्स जरसो अवकाश पवित्र सभेन आमकां करून दिला. हाचोय फायदो आमी घेता आसतना पवित्र सभेंत चड आनी चड बरेंपण जातलें. पवित्र सभेक बळ मेळटलें. बाबसाहेबाक ताचें मिसांव चलोवंक आदार मेळटलो. बाबसाहेबाच्या नांवान वावर करच्या सर्व गोवळ्यांक, सर्व भावार्थ्यांक व्हरतो मोठो आदार दितल्यात आनी अशें पवित्र सभेच्या मिसांवांत तुमचो पात्र व्हरतो जावंक पावतलो. हो वावर करूंक मोरयेची देख तुमकां आनी आमकां सगळ्यांक प्रेरीत करून दी म्हण आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आनी विशेश करून मोरयेची खालतिकायेची देख आयच्या सुवातेंत आनी आयच्या देवस्तुतेंत आमकां मेळची तसली आमच्या दिसपट्या जिवनांत आमी वापरन देवा मुखार आमी श्रेश्ठ जावच्याक देवाची कृपा आनी आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. उबी रावन आमच्या भावा आमी करया. सतमंता देवाक, सरपदवदारा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमियाक तो पवित्र आत्म्यावरी गर्भी संभवलो. हांव खान मरियेतावन जल्मलो. पोन्स पिलाताकाल ताणें खो सोंसलें. ताका कुर्साक जोडलो. तो मेलो आनी ताका निके पेलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवंत जालो. सर्गार चडलो. सरपदवदा देव बापाच्या उजव्याक बसला. तेंकां उजवी आनी मेल्ल्यांची मनसिबी करूंक येतालो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांच्या बॉक्सांनी, कुडीचें जिवानपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमची प्रार्थना आतां आमी सर्गीच्या बापा मुखार दवरया. पवित्र सभे बसोत, समाजा बसोत आनी आमच्या हर एकल्याच्या गरजां बसोत आमची प्रार्थना आतां आमी बाबार्थांच्या प्रार्थना मुखांतर उसान सांगया. आमची जवाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा, पयस सभेच्या वडिलांनी कालतेपणान आनी बळेपणान तांचे ताबेन असल्या लोकांक चलयशें आनी सोम्याच्या मोगाचो गुर्त जायशें आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे अधिकारी आनी लोकां प्रतिनिधींनी तांच्या ताबेन असच्या लोकांक शांती समाधानान चलो, भ्रश्टाचार, हिंसा आनी क्रूरपण निवारो क्रम देशे कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक.
आमच्या कश्टा अणवारान पिडे समस्यांनी तुज्या पुता जेजूची देख घेवंक उजवाड लाभय आनी तांकां बरी भलायकी दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कुटुंबा जिणेंत कलतेपण आनी भळेपणाच्या सेगुणाचो पोस करूंक आनी कुटुंबांत एकवट आनी मोग वाडोवंक मिनत सटच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक पवित्रात्म्याची मजत लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी विविध तराच्या थाळण्यांनी सांपडून कांगाल जाताना तुज्या पुताचे आदर्श घेवन तांच्या जिणयेन जैत आपणावंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जालेल्या आम्हा सर्वांनी गौरव हंकार वयलो स्थानमान हांव आनी म्हजें म्हणलें चिंता उपसंडून कलतेपणान जियोंक जाय आसली कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज प्रधान याजक जावन मिसाची बेटवणी करच्या मोन्सिंजोर बाप मॅक्सिम नोरोना, इजय फिगेजीचो विगार बाप जे सल्डाना, देशेचो मरियेच्या लिजन संघटनाचो आत्मीक डिरेक्टर बाप फ्रांसीस डिसोजा, तशेंच सर्व याजकांचेर तुजी काकुळटीची दिश्ट घाल. तांच्या मिसा वावरांत तृप्तीपण जिवीत लाभय आनी भलायकेंत राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. घाल तुजें बेसांव आमच्या सर्व लिजनरींचेर. तांची सेवा निस्वार्थपणी करूंक कालतेपणाचो आनी विधेयपणाचो शेगोण आम्हा सर्वांक दिवन भलायकेच्या वक्तान सुफोळ कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या मोरयेच्या लिजनान सेवा दिवन अंतरल्या सर्व आत्मीक डिरेक्टर बापांक तशेंच अंतरल्या लिजन भाव भयणीक सास्तीक विशय लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. घडीभर मौनपणी आमच्या हर एकल्याच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आतां आमी मागया. सर्गींच्या भौमगाळ बापा, तुज्या पुतान आमकां खालतेपणाची वर्ती देख दिल्या. त्या देखीन आनी सांगातास मोरयेच्या आदर्शान आमचें क्रिस्ती जिवीत खालतेपणाचें करच्या खातीर आमकां गरजेचो आदार आनी कृपा लाभय. बापा, आमी थोडी प्रार्थना तुजे मुखार उक्त्यान उसारल्यान जायते आमच्या काळजाचे अत्रेगी आसा ते सर्व आमी तुका समर्पण दिता. आमच्या सर गरजांनी तुजो आदार तूं आमकां लाभय. हें मागणें आमी तुका करता बापा, त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. तुका काणीक बापा दुर्बोळ्या काळजान ती भेटयता. मनशा वावरांत केल्ली प्रीत मेंदिल्ली मानून तुगे म्हूण परता. अर्पिता तुका काणीक बापा दुर्बोळ्या काळजान प्रीत
अर्पितां मनशा वावरून केल्ली प्रितुमेंदिल्ली मानून तुगे म्हूण परता मोटो आनी वायट केली बापा तांच्या काळजांत ती अर्पितां मनशा वावरून केल्ली प्रितुमेंदिल्ली मानून तुगे म्हूण परता की तूं ये बापा काळी मोगाची मोगान तुका दिवची तुका मोगून दिवची जावं ती तुका मानवची की तूं ये बापा काळी मोगाची मोगान तुका दिवची तुका मोगून दिवची जावं ती तुका मानवची म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घे जिव्या देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णयेन आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया भय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आमा सोमेस्तांक जिवी ससनाचें आपल्या महिमेवंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता संसार भरला तुझ्या वैभवात.
बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजें तांव जेजू क्रिस्त आमच्या तुज्या पुता आमच्या सोमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसाता उदें तें तावन आसतना ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खास शापर जातूं समयता साय देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत हातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासा करात भावार्थाचो गुट परगटुया बापा आमचे सोडवणे बसो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणा असो ताच्या आनंद बरीत पुनर्जिवनपणा असो आनी सर्गांत चडणे असो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी खालसाण हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीच बली आतां तुजे पवित्र सभा तुका भेटयता तिचे तुजे दयाल दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवें ही कूड आनी कोत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत ओंकार मरयेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षींच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी थारान फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगियन बापाच्या आनी पिटर पौल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनेऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बाबार्थान आनी प्रतिमोगान तीर कर तुजे उजे तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी देन आयकून घे कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक माय पासान तुज्या राजांत घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सस्नांत दोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं ताचे उदेशी सगळे बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांदन ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां ये
तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत आसा आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दीव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सोबसकाय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर शानात्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक समयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभली आमी सर्व सुभागी म्हाका पावना तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Oomkar tuzo
आजो घडता येण्या तुझ्या राखून रावता हवा शेता सोमिया प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगांत थीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणीची साखरी करूंक आमची उमेद सदांच वसूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. संभ्रमीक आशिर्वाद घेवच्याक आमच्यो तकल्यो आमी बागोवया. भगवंत हांव खारमरयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली. तसो तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. हांव खारमरये उदेशी जिविताच्या रसनाराक तुमी घेतलो. ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत बाळगून दवरूं. आज हांव खारमरयेच्या लिजनाच्या फेस्ता संदर्भार तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमचे हांव खारमरयेचे मजतीन ससनाच्या संतोशाक आमी सगळीं पावूं. आनी सर्व पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे समें सदां आसूं. वसनियात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. दय करून एक घडी बसया. मगचेनो दोन दिनवस्ते शब्द आयच्या संभ्रमा विशांत मरियेचे लिजन शतमानोत्सव असो संभ्रम मिसाच्या पवित्र बलिदाना मुखांत आमी चलयलो. मिसाचें बलिदान आमी भेटयलें देवाक अर्गां जावन. देवान गेल्या त्या 100 वर्सांनी मरियेच्या लिजनाचेर वतल्ल्या कृपे देण्या खातीर देवाक आमी सगळ्यांनी ह्या मिसाच्या बलिदाना अर्गां दिली. देवाक जावं अर्गां. दुसऱ्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या देशचे विगार जेरेल मोन्सिंजोर मॅक्सिम नोरोन्ना. तांणी हांगासर येवन ह्या मिसाचो प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान भेटोवन आयच्या देवस्तुती लागती जाल्लो प्रसंग दिवन सांगताच मोरयेच्या लिजनाची चरित्र आनी मोरयेच्या लिजनाचें मिसांव ह्या विशयां ती सांगून पवित्र सभेंत हें मिसांव आमी कशें मोरयेच्या लिजनाच्या भाव भयणींनी कार्यगत करीत जाय म्हूण भोव सोबीत तरान गुंडायन तांणी प्रसंग दिला. ह्या खातीर तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे देवाची आशिर्वादां मागता. सांगताच हांवें देव बरें करूं म्हणाच हांगाचे विगार बाब JB सल्डाणा ह्या कार्याचें फुडारपण चिंताप घेतिल्ले जावन आसात ते तांच्या मार्गदर्शना खाल हांवें म्हणाज आयचे अर्ध्या दिसाचे हे कार्यक्रम शतमानो संभ्रम चल्ला. तांकां ताणें दिल्ल्या मार्गदर्शनाक, ताणें दिल्ल्या सरबरेपणाक, ताणें पाठुंबो दिल्ल्या खातीर, उत्तेजन दिल्ल्या खातीर बाप JB सल्डाणा तुमच्या समेस्तांच्या नांवान भाव भयणीनो तांकां देव बरें करूं म्हणटा.
हांव देव बरें करूं म्हणटा हांगासर मिसाची भेटून केल्ल्या याजकां खातीर बाप एंड्रू लियो डिसोजा बोंदेल फ्रिगेचे विगार सांगातच हांगासो सांगाती याजक बाप विन्सेंट सिक्वेरा आनी हांगासर देवस्तुतेक गितां गायनां गायल्यांत हांगासो क्वायर मिस्त्री मानेस्त आयवान आनीक गायन पंगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या व्हड्या संख्यान आमच्या मंगळूर दियेसीज तावन तशेंच उडपी दियेसीज तावन लिजनरी भाव भयणी हांगासर आयल्यांत तांकां आनी तुमकां हर एकल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचेर देवाची आशिर्वाद मागता. देव बरें करूं आनीक मोग आसूं. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. ऐका एक सूचन आसा. उडपी क्युरिया तांची आयल्यांत तांणी भायर फोट्याक रावचें कित्याक हांगासर एक दोनच फोटे आहले त्या देखून तुमी सुदर्शन